कीर्तन 8वे वळ म्हणता सरस्पर दयाळ कृपाळ सस्निक आणि मोगान भरलेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हरगान जेसु होगलाब जेसु जय जय जेसु हालेलुया 134 134वे कीर्तन पहिली वळ म्हणता येया सरस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पर सर्गा संसारासर रचणार सियोनातावन तुझेर आशीर्वाद घालूं सियोनातावन आशीर्वाद घालूं 134वे कीर्तन पहिली वळ म्हणता येया सरस्पराची स्तुती करा सरस्पर सर्गा संसारासर रचणार सियोनातावन तुझेर आशीर्वाद घालूं केदळा आमी आमचे हात वयर उबारून देवाची आमी स्तुती करता गी त्या वेळार सर्ग उक्त जावन सर्गार तावन देव आमचे थंय आशिर्वादाचो शिवर घालतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आमचें काम कितें देवाची निरंतरी स्तुती करची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परत आनी गीत गावया आमी सगळीं उबी रावया मागीर बसूंक आसा धाराळ देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता गावया देवा तुझी देवा तुझो आनी बोटी देवा तुझी देवा तुझो म्हजो जीव आसता पर्यार म्हजो जीव तुज्या रसांत पावता पर्यार तुज्या रसांत समिया तुज्या रसांत पावता पर्यार समिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हरगान जेसु होगलाब जेसु वंदन जेसु हालेलुया हालेलुया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यार तुज्या रसांत पावता पर्यार म्हजो जीव आसता पर्यार तुज्या रसांत पावता पर्यार समिया तुज्या रसांत पावता पर्यार समिया तुझ्या रसांत पावता पर्यार सगळी सांगता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता
दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेनं अवघायता. सांगता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेनं अवघायता. दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या सत्तेनं अवघायता. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसात पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसात पावता पर्या. बरी हाव स्तुती करता दावीदा बरी हाव असला असता. जोबा बरी हाव स्तुती करता दावीदा बरी हाव असला असता. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसात रावता पर्या. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्या. तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता. मरिये बरी हाव स्तुती करता पाऊला बरी हाव मोग करता. मरिये बरी हाव मरिये बरी हाव स्तुती करता पाऊला बरी हाव मोग करता. मरिये बरी हाव बरी हाव मोग करता. जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या. मज जीव असता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझं मोग करता. देवा तुझी स्तुती करता
देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोनिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत सोनिया तुझ्या राजांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 वडताळ्यान वड सुबदान सत्कार सांगता Alleluia, 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 तळी भेटून Praise the Lord. देवाक आमी अर्गां दिवया हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू दुनियांत आमी सकाळचो इश्ट दवरया ह्या दोनपरांच्या वेळा देवा समोर आमी आयल्या ताजें उतर आयकूंक ताजें उतर नियाळूंक तो आमकां हांगा ताणें आपोवन हाडलां सुमिया तुजी आमी स्तुती करता तुजी गायनां गायता तुका अर्गां दिता तुका वाकणें दिता कित्याक तूं आमचो मोग करताय ह्या स्तुती आराधनांत आमी तुका अर्गां होगळाप दिता आसतना तुजी महिमा चडना तरी ताची गरज आमकां आसा तूं आमचो देव तूं आमचो सोडवंदार तूं आमचो रचणार सुमिया आयच्या दिसा आमी तुजे सरशी आयल्या ह्या तिसऱ्या दिसा रेतेरेंत आमी आसा आमकां तुज्या कृपेन बरो आशिर्वादान बरो जाणवायेन बरो जी कितें उणें पडलां तें आमकां तूं भरती करून दी मागया म्हजे सांगता मोगळा सुमिया जेजू मोगळा सुमिया जेजू आमकां तुज्या हातांत समर्पण दिता हे रेतेरी द्वारी तुजी असर्या तुजी आशिर्वादां आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सुमिया जेजू ह्या दिसाच्या रेतेरेंत आमकां आशिर्वादांनी बरो तुज्या पवित्रत्मेच्या सत्तेन अभिषेक कर हालेलुया उज्या जिवांच्या रुपार आमचेर तूं देवोन ये आमकां आशिर्वादीत कर हालेलुया हालेलुया उज्या जिवांच्या रुपार आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या वेगीसू देवोन ये उज्या जिवांच्या रुपार आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये हालेलुया 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 दुनियेंत आमच्या वयर उबारून हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमच्या
सवे आस मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मार्कोस एवांजेल अवस्वर 10. जेजू परत वळ 17 10 वळ 17. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताच्या सरशी धांवन आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालना ताच्या लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मिस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपदेश खंयचे ते तूं जाणाय? जिवीशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मिस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांत हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासता म्हळें, तुवें करी जाय जाल्यार एक काम मात्र बाकी आसा. ऊस तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी दिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बोदीक आसलें. तवळ आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणूंक लागलो, ग्रिस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोवंक कितले कश्ट मारताले. तशीं उतरां आयकून शीस ताटाक जाले. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत रिगूंक कितले कश्ट. एक खरेंपणी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रिस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितल्या ससाऱ्यान रिगसो ना. हें आयकून ते आनीकय चड जाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हणून एकामेका लागीं ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचें उतार हें. बसया. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावा भयणीनो, सासणीक जिवीत जोडूंक आमी कितें करीचें? सासणीक जिवीत करूंक जोडूंक हांवें कितें करी जाय म्हणून त्या तरणाट्यांनी विचारल्याका जेजूची जाप जावन आसली, उपादेश पाळ. आनी जेजू तेच उपादेश ताका उगडासा करता. जिवीशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोडसाक सांगिनाका, लुकसाण करिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. जावंक पुरो तो बरें जिवीत जियेतलो, मागणें करतलो, हें सगळें आसलें. पूण ताचें थंय कितें उणेंपण आसलें. ताका आनीकय चड जेजूचो मोग करूंक आशा आसली, पूण ताचे वरवीं जालें ना. कित्याक ताच्या आस्त बोदीकेर सबार आसल्या वरवीं ताचें मन आस्त बोदिके वयर आसलें. आमकां कळीत आसा, ल्हानतावन आमच्या दोतोरनींत आमकां देवाचे उपादेश शिकयतात आनी उपादेश आमी पाळटा, उपादेश आमी जियेता. उपादेशांचेर आमचें जिवीत मानून हाडूंक जेजू आमकां शिकयता. आनी तीच शिकोवण पवित्र सोल्ल्याची. आज आमी नियाळया हे उपादेश. कितले उपादेश आसात? कितले आसात? 10 आसात उपादेश. 10 उपादेशांत पयले 3 उपादेश. पयलो उपादेश कसो? एका दिसा देवाक मान दे म्हळ्यार अर्थ कितें? आराधन कर. एका दिसा देवाक आराधन कर. बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक मात्र आराधन. एका दिसा देवाक आराधन कर. दुसरें, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. तिसरें, आयतारसून तूं भाग्यवनपणी सांबाळ. हे
आमकां आनी देवाक आसचो संबंद. पळय, हे पयले 3 उपदेश आमकां गरजेचे. आमी देवाक आराधन करूंक आसा. देवा तावन पयस वचोंक ना. निजा देवा तावन आमी पयस वचचें न्ही, निजा देवा थंय आमी जियोचें. काल हांवें तुमकां सांगलें कशें आमी निजा देवा थंय जियेजय. आनी त्या खातीर देव एकलोच तो आमचो रचणार. ताणें आमकां कितें जाय सगळें ताणें रचलें, सगळें ताका बरें दिसलें. त्या देवाची भुरगीं आमी, त्या देवाक आमी आराधन करता. दुसरें, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. देवाच्या नांवाक ताजो महत्व आसा. त्या खातीर देवाचें नांव आमी व्यर्थ काडचें न्ही, ह्या अपहार्थ करून घेवचें न्ही, ह्या देवाच्या नांवाक अवमर्यादा हाडची न्ही. जेजूच्या नांवाक, बापाच्या नांवाक, पवित्र आत्म्याच्या नांवाक. आनी जेजू सांगता पवित्र आत्म्या विरोध केल्यार त्या पदका बोगसाणें ना म्हणटा. तिसरें, आयतार वचून तो भगवंतपणी सांबाळ. आयतार वचून भगवंतपणी सांबाळ म्हळ्यार कितें? आमकां आयतार असो दीस देवान जावं पुरो जुदेवांक सब्बात असो दीस. सब्बात शेनवारा पडटा जुदेवांक. आमकां जेजू जिवान जालो, जेजू जिवान जाल्या उपरांत आमकां आयतार असो दीस पवित्र जालो. आनी आयताराच्या दिसा आमी जेजून भेटयली ती बली, ह्या भेटवणी आमी भेटयता. आनी अशें आयताराच्या दिसा आमी सांगाता जमता. जावं पुरो 6 दीस आमी काम करता, 7वे दिसा सांगाता येता आनी देवाक सकळ सांगाता मेळोन आराधन करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आज आमचो आनी देवाचो संबंध, आमचो आनी देवाचो बांद सारको आसा की तें आमी पळय जाय. खरेंच मानता आमी पळोवंक आसा सारको आसा की ना तें आमी पळय जाय. आमी केवळ आमचो आनी देवाचो बांद सारको आसल्यार पावना. आनी ताजे उपरांत 4थो उपदेश देव दिता. 4थो उपदेश दिवन सांगता तुज्या आवय बापायक मान दी. पळया, देवाच्या नंतर देव कोणाक चड महत्व दिता? आवय बापायक. कित्याक आमची आवय बापाय म्हळ्यार कुटुंब. कालच्या दिसा हांवें तुमकां कुटुंबा विशयान सांगलें. ह्या कुटुंबान देवानच वेंचून काडलेली ती, देवाचेंच कुटुंब मुखार व्हरचें ती. त्या खातीर देवाच्या त्या कुटुंबा जिवितांत एक जावन आसतना, आशिर्वाद घेवन आसतना त्या आवय बापायक आमी मान दिवंक आसा, गौरव दिवंक आसा. पयलो मान म्हळ्यार आराधन. हांगा 4थ्या उपदेशांत मान म्हळ्यार गौरव. आवय बापायक गौरव दिता, विधेय जाता. ताजे उपरांत तुमी पळयतात कितें करिनाका? 5थो उपदेश कसो? जिवेची मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, फोडसाक सांगनाका, सोरिनाका. हे सकळ उपदेश आमी पळयता. आमकां आनी पेल्याक आसचो संबंध. आमकां आनी देवाक, आमकां आनी आमच्या आवय बापायक, आमकां आनी आमच्या पेल्याक. हे क्रिस्तांव धर्मांत आमचें क्रिस्ती जिवीत संपूर्ण जाता हे 3 लेयर्स समा आसल्यार मात्र. पळया, फावंडेशन समा आसल्यार मात्र घर रावता, तळ समा आसल्यार घर रावता, आमचें भावार्थाचें तळ समा आसल्यार भावार्थ रावता. त्या खातीर केवळ आमी देवाचो मात मोग करता, आवय बापाय नाका, पेली नाका म्हळ्यार जायना. देव नाका, आवय बापायचो मात्र मोग करता म्हळ्यारय जायना. आवय बापाय नाका तर हांव पेल्या सोशल वर्क करता, हांव तांकां मजत करता, तितलें करता, इतलें करता. म्हाका एका व्यक्तीन मॅसेज धाडिल्ली, कोण म्हूण सांगना, ह्या आमच्या कोरोनाच्या टायमार हांव म्हळ्यार ऑनलायन सुवार्ता दितलो, मिसां दितलो, ताचे उपरांत रेतेऱ्यो दितलो. आनी तो व्यक्ती कोरोनांत आसलेल्या मस्तू जाणांक भायर वचून हेल्प करतलो, तांच्या स्टुडंटां सांगाता. ताणें म्हाका मॅसेज घाली, तुजें प्रिचींग बरो रावय आनी वाटेर देव लोकांक हेल्प कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हांवें केल्लें कोणाक हांवें तें वॉट्सॅपार घालूंक वचोंक ना. म्हाका एका तर बेजार जाली, ताजी बिरमोती दिसली. तर आमचें देवाच्या उतराच्या बोळान आमी कार्य करता, बरीं कार्य. देवाचें उतर नासतना बरीं कार्य करूंक आमकां जायना. मग अशें भाव भयणीनो, आमच्या फावंडेशन सेवेचें जेजू देवाचें उतर दिवचें आमकां जायचें. आमचें तातूंत प्रेरण घेवचे साबार जाणां आसात. प्रेरण घेवन आपणाचें जिवीत सुमेच्या वाटेनी सोमकोवचीं साबार जाणां आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर आज आमी हे उपदेश इलनियाळच्या वखता निर्गमन ग्रंथ 20वा स्वर, निर्गमन ग्रंथ, एक्झोडस चॅप्टर 20,
निर्गमन ग्रंथ 20वा स्वर आमकां ह्या उपदेशा विशयांत जाणवाय दितात. हांव वाचता तुमच्या खातीर, ऐका. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सर्वेस्परो तुजो देव, तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रुपणें जावं तें वयर मोळबार जावं सकला पृथ्वेर वा धरणी पदल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्ही वा तांची स्तुती करची न्ही. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजशी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपदेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. पण हांगा पयलो उपदेश सुमार आमकां 6 उतरांनी एक्सप्लेन केला, विवरण दिला. देव ही उतरां उलयलो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुमकां दुसरे देव आसचे न्ही. कित्याक तुमकां गुलामपणांतलो भायर काडिल्लो देव तो इस्रायल घरांक सांगता, हांव तुमचो देव. पण ह्या देवाची कसली गत जाली गे म्हणून, हांव तुमचो देव, हांव तुमचो देव. तुमच्या पप्पान तुमकां सांगचें की हांव सुरे तुमचो पप्पा म्हणून, हांव सु तुमची मम्मी म्हणून. जर तर भुरगीं चुकोवन दुसऱ्यांक पप्पा म्हणना पयल्यार वगत बसतात हे तुमी, वगत बसतात हे मी हारांत वगत बसतात कोण ना तशें म्हणी आपोवन दीत फादर म्हूण. तुमकां मम्मी म्हूण आपय नासतना दुसऱ्या मम्मी म्हूण आपयल्यार तुमी वगत बसतात हे ना. कायलां करतात, 4 काणपटाक वाजयतात. तुजो बापूय आवय मेळ्ळेल्यांक बापूय म्हूण आपय नाका, मेळ्ळेल्यांक आवय म्हूण आपय नाका. देव ह्या सांगता पळय, देव ही उतरां उलयलो, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो देव, आय एम युअर गॉड, नाने निम देवरू. तुमकां गुलामपणांतलो आज आमकां पातकांतलो भायर काडिल्लो, आमकां रोसुल्लो रसनार. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. त्या खातीर आमी पयलो उपदेश दिसा देवाक आराधन कर, म्हजे शिवाय तुका दुसरे देव आसचे न्ही. मुर्ती वा कसलेंच रुपण्याचें वस्तूचें रुपणें करिनाका. मग अशें भाव भयणीनो, सबार पोटी आमकां कातोलिकांक हांगा मिसलीड करतात. तुमी मुर्तीक आराधन करतात, तुमी मुर्ती दवरतात. तुमी पळय आमच्या इगर्जेन खंय म्हणी आमी मुर्ती दवरल्यात की इमाज्यो दवरल्यात? काले म्हणी सांगा. इमाज्यो दवरल्या. इमाज्यो आनी मुर्ती एकच गी न्ही. मुर्ती इमॅजिनेशन करच्यो. आमच्या देवाक दात तकली 5 दात कोणें पळोवना. ह्या सांता भक्तांक आमी पळयलां. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर ते खातीर म्हण ताका आमी मुर्ती म्हणना, ताका इमाज्यो म्हणटा. कन्नडी भाशेन ती मुर्ती म्हणनात, ताका प्रतिमे म्हणटात. प्रतिमे म्हळ्यार काय? प्रतिरुपा. कोणाचें प्रतिरुपा? त्या सांताचें. त्या खातीर आमकां 3 मिडिया आसात आमी समजोणेक. पयलें ओदी तिळी म्हणटात, वाचून समजो. दुसरें नोडी तिळी, पळोवन समजो. तिसरें केळी तिळी, आयकून समजो. वाचचें, पळोवचें, थंय लो त्या भुरग्याक थंय वेता आसतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमियन शेजू. पयलें आमी पळोवचें, दुसरें आमी आयकुचें, तिसरें आमी वाचचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी हांगा तुमच्या इगर्जेन 14 स्तेसांवां आसात. एका स्तेसावा कडेन येतना तुमी पळयतात. थंय कोणा पळयतात तुमी? जेजूक. जेजूचे कश्ट नियाळटात. पळया, केवळ वाचचें मात न्ही, पळोवचें बारी गरजेचें. आज आमी येवकारिस्तान जेजूक पळयता. खुर्सार ते जेजूक आमी पळयता. त्या खातीर ह्यो पवित्र वस्तू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी खंयच्याच वस्तूंची मुर्ती करना. आनी थोडी म्हणटा तुमी कातोलीक आयडल वर्शीप करतात. कोणें म्हळें? तांची तकलेंत कितेंय शेंड्रिगलां. बायबला प्रकार आमी पळोवंक गेल्यार आमी आराधन करचें बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमी सांता भक्तांक मान दिता, गौरव दिता, आराधन करना.
बೈಬಲಾನ್ तेही बरोवन आसा माथ्या वाचोवांजेल काडा कोणी माथ्या वाचोवांजेल 10 वसवर मॅथ्यू चॅप्टर 10 मॅथ्यू चॅप्टर 10 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स माथ्या वाचोवांजेल 10 वसवर ओळू 40 कोणी वाचा ओळ 40 तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो उबे रावन वच भाई देवाचें उतर वाचताय बसून घाल्याक वाचताय वाचन पोटी तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता कोणा म्हणटा जेजू सांगता तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवादेचो प्रतिफळ मेळटलो पळय प्रवाद्याक तो प्रवादी ताका तो स्वागत दिता ताका प्रवादेचो प्रतिफळ मेळटलो मुखार आनी नितीवंतांक नितीवंत देखून स्वागत दिता तो नितीवंतचो प्रतिफळ मेळटलो नितीवंत कोण हे सांता भक्त नितीवंत सत्पुरुशर म्हणटा ताका होली मेन एंड विमेन पवित्र व्यक्ती ये मर्तीर मेल्ले ये नितीवंतांक नितीवंतांक स्वागत दिता नितीवंतचो प्रतिफळ मेळटलो प्रवाद्याक स्वागत करता प्रवादेचो प्रतिफळ मेळटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या खातीर बायबल आमकां सांगता आमी तांकां दिवचो गौरव सूख न्हय सांता भक्ताक पवित्र सोल्ल्यांत सुद्दां तुमी पळयल्यार देव तें सूख म्हणून सांगना थोड्यांच्या तकलेन कितेंच रिगना मुर्ती मुर्ती म्हणटा ते चिंतात आमी ताका खंय वचून आराधन करता आमी आराधन करचें निजा देवाक आमी आराधन करता त्या खातीर आमी चिंती जय केदाळे कोणी आमकां ओडूंक येती जाल्यार घरा तांचे पातयेवंक वचनाकात सबार फावटी आमची कथोलिकां पवित्र सभा सोडून गेल्यांत आनी सबार जाणां म्हणचे त्या वॉट्सॅपार गी फेसबुकार गी आर्ग्युमेंट करून पळयतात तांकां सक्कड गुगलान मेळटा कित्याक सोदूंक नजो की सत कितें गे म्हणून थंय जायती ती शिकोवन मेळटा म्हळ्यार हाजो अर्थ म्हजे शिवाय दुसरे देव आमकां देव दुसरे ना देव एकलोच बाप पूत आनी पवित्र आत्मो मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रूपणें करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वीर वा धरणीपंतल्या उदकांत आसलेल्या वस्तूंचें आमी खंयची हांगा मासली हाडून दवरूं ना या मृग हाडून दवरूं ना जानवर हाडून दवरूं ना तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव त्या खातीर आमी म्हणटा सुमया काकूळ तामची कर क्रिस्ता काकूळ तामची कर सुमया काकूळ तामची कर सांड डुमिंगा आमा बसत विनातीकार पळय मागण्यांत ती तें करेक्ट बरयलां थियोलॉजिकली करेक्ट आमी खंयच्याय सांता भक्ता कडेन काकूळ तामची कर म्हणना काकूळ करची बापान पुतान पवित्र आत्म्यान त्रिएक देवान हामा बसत विनाती कर कित्याक तांच्या मागण्या बोळ आसा पाद्रे बा म्हज्या खातीर माग सिस्टर म्हज्या खातीर माग आमी एका खातीर माग म्हणोना तरी हे पवित्र सल्लो सांगता उगडपण ग्रंथ सांगता हे सकड सुमयेच्या कितें म्हणटात आपणाचे दगले तांबड्या रक्तान धुवन ते सुमया संगी गेल्ले नितळ जाल्ले आनी तांचो एक समूह आमी पळयता सुमया समोर ते आसात उगडपण ग्रंथान जुवांक देव दर्शन दिता म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय मुर्ती वा कसलेंच वस्तूचें रूपणें करिनाका जावं ते वयर मळबार वा सकला पृथ्वीर वा धरणीपंतल्या उदकांत असलेले वस्तूंची तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसिनातलो देव म्हजो द्वेश करतेल्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजशी करतलो म्हजो द्वेश करतले म्हजे तोंड पयस वेतेल्यांचेर गुन्यांवांची शिक्षा बेजशी करतलो पूण म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटेल्यांक
म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. म्हजो मोग करतल्यांक 1000 पिळगे पर्यंत उपादेश पाळटल्यांक. त्या खातीर आज आमी उपादेशा प्रमाणे जिवंक आसा. आमकां साक्रामेंत आसात, आमकां इगर्ज मतां आसा, आमकां पवित्र सभा शिकोवन दिता. ही शिकोवण आमी समजोवंक आसा. आनी दुसरें आमी पळयल्यार मुखलें वाक्य सांगता 7वी ओळ. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सर्वेस्पर शिक्षा दिनासता रावचो ना. तर देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. त्या देवाच्या नांवाक अर्थ आसा. त्या नांवाचें नांव अगौरव दिनाका. सुमयेचें नांव, जेजूचें नांव, पवित्र नांव तें. बापाचें नांव, पवित्रत्मेचें नांव, पवित्र नांव तें. सर्वेस्पर पवित्र, त्या खातीर अपवित्र करी नाका. आनी सांगता मुखार सुनो, साब्बाताच्या दिसा उगडास दवरो आनी तो बागेवनपणी सांबाळ. त्या खातीर आमी म्हणटा आयतार सोन तूं बागेवनपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करी येता आनी तुजें सगळें काम करी येता. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो सब्बात. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुज्या पुतान, जावं तुजे दुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुज्या साकरणीन, जावं तुज्या जनवारान, जावं तुजे सवे तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तातूंत आसा तें सर्व रचलें. पूण 7वे दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासून तो सर्वेस्परान साब्बाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. आज आमकां सब्बातोचो दीस हांवें सांगलें आयताराचो दीस पवित्र केला. कितलींशीं जाणां आयताराचे मीस चुकतात. आळसायजा हें नासतना रावतात, अर्द्या मिसाक येतात. आनी सबार जाण आमकां काम आसा, काम सकडांक आसा. काम देवान दिल्लें काम करतना काम दिल्ल्या देवाक आमी विसरचे न्हय. म्हाका कळीत आसा, हांव पयलें पिरगजींत आसतना एकलो बँक मॅनेजर आसलो. रिसंटली रिटायर्ड जालो तो. हर एका गांवांत ट्रान्सफर, ते बायल टिचर जावन आसलें, ल्हान भुरगीं. हर एक दीस तो मिसाक चुकनात येतालो. हांगा जावन मस्त गांवांनी ट्रान्सफर जालो. दिल्ली आनी नॉर्थ इस्ट, UP. पयलें ताणें थंय सोदून येवचें इगर्ज खंय आसा गे म्हणून. ताजे सांगत आसा सक्कड क्रिस्तांव भोव भोवडा म्हण सक्कड हाजे कडेन मागोवंक सांगता. ताजो भावार्थ हो भावार्थाक साक्ष जावन जिवोवचो मॅनेजर जाल्लो. आमी क्रिस्तांव जावं पुरो खंयच्या हुद्द्यारी आसा, हांव क्रिस्ताक साक्ष जाय. हर एक दीस भुरग्यांक खाण घेवन आतांय हर एक दीस चुकत नासतना मीस घेता तो. रिटायर्ड जाल्या उपरांत रिटायर्ड जावचे पयलें खंयय काम आसूं दी सकाळचें मीस चुकयनातलो. आमी म्हणटा सब्बातोचो दीस तो हर एक दीस चुकयनातलो. म्हळ्यार ताणें ताज्या जिवितांत तो सांगता, हांव आज कितें जालां हें देवानूच म्हाका केलां. तर आज आमी देवा तावन पयस आसा हांगी. सबार पोटी इगर्ज लागीं आसता पूण देव पयस आसता. दिसा शमिसाक 10 जाणांगे 12 जाणां आसतात, चड आसनात. कित्याक आमकां येवंक जायना गे, पावट करूंक जायना गे. आमचे कडेन वेहिकलां नात की, आमचे कडेन बरें मोन ना गे. कित्याक आमी येवंक नजो? उरल्या दिसा सोडा, आयतारास येवंक थोड्यांक वेहिकल आसल्यार येवंक मोन ना. त्या खातीर आज आमकां बायबल सांगता सब्बातोचो दीस तूं बऱ्यान पाळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमयान शिजो. दुनियांत आमच्या काळजाच्या दवरया. एक गडीभर आमच्या दोळ्या धांपया. एक गडीभर आमच्या दोळ्या धांपया. आमी ह्या उपादेशा विरोध गेल्या ओंगी निजा देवातावन पयस वयचें म्हळ्यार हांवें काल तुमकां सांगलें कांटाळ्याच्या संप्रदाया फाटल्यान पडचें. माठ मंत्रां हाज्या फाटल्यान पडचें. नेगेटीव संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान धांवचें. मुर्ती फाटल्यान धांवचें. देवाक नेगार करचें. देवातावन पयस वयचें. आज देवाच्या घरा आमकां फाटी येवंक आसा. रिती रिद्वारी निजा देवाचो मोग आमी करूंक आसा. त्या मोगान आमी जिवंक आसा. देवाचें नांव तें पवित्र. आराधन इगर्जींत, आराधन कुटुंबा मागण्याद्वारे घरांत, आराधन लाजन क्रिस्तांव समुदायांत, आराधन वैयक्तीक जिवनांत. देवाचें नांव आमी व्यर्थ करता ओंगी.
बेस्तेन तरी त्या नावाक हांव मर्यादा हाडतावंगी शिरपतावंगी शिरप घालतावंगी त्या नांवान आमी करूंक वचूं तशें नजो म्हणटा हो उपादेश. आयतार सोन तूं कुटुंबां समेत तुमी सदचें बलिदानाक येताय गी. न्ही जाय म्हणून पिडा आसल्यार कळटा, ताप आसल्यार कळटा, हुशार नासल्यार कळटा. ह्या जाग तांकां कुंभार हाडून येता पयल्या शुक्रारा म्हयन्याच्या येता सगळ्या घरांनी येवकारीस भेटयता. आज तूं भलायकी आसूं न्हू, खंयच्या खेळा खातीर, खंयच्या तुज्या मनोरंजना खातीर सुमयेच्या त्या बलिदानांत तूं वांटेली जायनाय गे, बागेली जायनाय गे. जेजू आज हांव पश्चाताप आज हांव तुजे लागीं राजी जाता. म्हाका बक्षी स्वताच्या उजवाडान तूं म्हाका चलय. म्हजी सांगता मागया मोगळा सुमया जेजू, तुज्या उपादेशा विरोध वचोन हांवें तुका दुखयलां. म्हाका तूं बक्षी जेजू, म्हाका तूं आशिर्वादीत कर जेजू, म्हाका तुज्या कृपेन भर जेजू. हालेलुया हालेलुया. दोनी हात वयर उबारया, व्हड्या ताळ्यान स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान व्हड्या शब्दान चलवान आसतना आनीकय व्हड्या शब्दान तुम्ही आराधन करता, स्तुती करतना देवा बापा पुता पवित्र आत्म्याक हालेलुया 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 हालेलुया. हर गांव जेजू वगळाप जेजू सर्वेस्पर बाबा आगणे काकूळ दारा तुझ्या उपदेश विरोध आमी गेले हांव जाल्यार आमी बोगसाणे मागता. आमचेर तुजी दया देव देव दी, तुजी काकूळ देव देव दी, तुजे आशिर्वाद देव देव दी. आमकां तूं हापोड अभिषेक कर. टच अस लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दुनियात काळजाचें दवरा. मी सक्कड सांगता गवया. ई जेजू मोजे थंय राव, जेजू मोजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ई जेजू ओय जेजू आमच्या संगी आसतना आमकां दुसरें कितेंच नाका. निर्गमन ग्रंथ 20वा स्वर ओळ 12 आमकां सांगता तुज्या आवय बापयक मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवूंक मेळटलें. कितें मेळटलें? कितल्या जाणांक आमकां लांब आवूंक जाय? हात वयर गेल्या जाय जाल्ली. उरल्यांक नाका कोणा लांब आवूंक. कोणाक पुरो लांब आवूंक जाय हात वयर गेल्या. लजे नाका लांब आवूंक नाका की तुमकां. जाय जाल्यार हात वयर करया मर्यादीन. जोर करचें पडटा. जाय की नाका? तुका नाका की बाय मास्क घाल्ल्या बाय म्हाका दिसता हांगात हांव न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कितली आळशी गी म्हळ्यार हात वयर घालूंक की आमकां सकत ना. झडा झडा म्हणटात पळयाका. प्रेज द लॉर्ड. लांब आवूंक सगळ्यांक जाय, कोणाक नाका. कोणाक मरोंक जाय? कोणाक मरोंक जाय? कोणाक कोरोना येवंक जाय? जाय मोगेत रावल्या पळय कोरोना आयल्यार येवन दी पाद्र्या बा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां कोणायक नाका. बायबल कितें सांगता पळया. किर्तन काडा 90:10. किर्तन 90:10. किर्तन 90:10. किर्तन साम 90:10. साम 90:10. वाचा वाचा वेगी. बायबल हाडूं नये तुमी. आमच्या जिविताची आवदी कितली वर्सां? ताका मालगाडे म्हणटाले 60-70 पोंडा भितर म्हूण. उडास आसा तुमकां? गाद आसा न्ही गी. 60-70 पोंडा भितर म्हणून. मनशाच्या जिविताची आवदी 70 वर्सां. बोळ भलायकी आसल्यार 80 वर्सां. 85 न्ही 80. ताच्या वयर म्हणल्यार बोनस. 80 वयर म्हणल्यार कोणाक बोनस तें. 70 या 80 ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ಸು. जेजू देव सांगता हांगा ह्या उपदेशांत तुज्या आवय बापाय मान दी आनी अशें सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका कितें मेळटलें? सांगा. लांब आवूंक मेळटलें.
आज आमकां सगळ्यांक लांबावंक जाय. आमकां लांबावंक आवय बापयक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा. आवय बापयक दाखयल्ल्या मोगाचेर अवलंबून आसा. आवय बापयक दाखयल्ल्या विधेयपणाचेर अवलंबून आसा. लांब आवकू पूण आज कितें जालां, आज आवय बापय नाका जाल्यान सुमार जाणांक. थोड्या घरांनी हांवें पळयलां ह्या उत्तर प्रयाग पावल्या आवय बापयक मानंत ना. आनी थोड्यांनी तांकां व्हरून सांत आंतोनीच्या आश्रमांत प्रायवांतां सोडटात पळय तशें सोडलां. थोड्यांनी बस स्टँडान सोडलां. ही सेटल जाल्यांत मुंबय गी, युरोपांत गी, गल्फांत गी, खंय गी सेटल जाल्यांत. आनी आस्त वांटे करतना थोड्यांनी आवय बापयक वांटे करून खाण गेलां. बापयक म्हज्या सांगात आसूं दी, कित्याक कोत्ताय घरा आमी पुरो कामाक येतना घर्रा कोंक बापय. आतां ते तोणको हे बॅटरी दिवन सोंप्यार मांद्री आनी एक ओल दिवन न्हिदोवंक बापय. कितल्याशा घरांनी जालां. मम्मी आमी तिका गल्फाक आपूण व्हरता. मम्मीच्या मोगान न्हय, आमी दोगांय कामाक येता न्हय भुरग्यां पळोवंक. ती घरा कामाची किचनान काम करची. हांव सांगना मोगान व्हरनात म्हणून, मोगान व्हरची आसात पूण समार कडेन आवय बापय जरयतात. आवय बापयक मान दिनात. आवय बापयक विरोध वेतात. आज आशिर्वादां कित्याक हांवें तुमकां सांगलें काल पोर सांगता आसलो, कित्याक आमी आशिर्वादां होगडायते आसा. देवाच्या उपादेसा विरोध आमी येता. पळोवया सिराक बारी सविस्तार रितीन आमकां सांगता. सिराकाचो ग्रंथ 3रो आवास्वर. बायबल आसल्यार काडा. सिराकाचो ग्रंथ 3रो आवास्वर. सिराकाचो ग्रंथ 3रो आवास्वर. सिराकाचो ग्रंथ 3रो आवास्वर आमकां बारी सविस्तार रितीन ओळ 1 तावन 30 आनी 6 पर्यंत आमकां बारी बऱ्या रितीन ह्या उपदेशाचो विवरण दिता. आमी आयकुया कित्याक आमच्या जिविताक शिकोवन एका लेखार सिराकाचो बूक कॅटेकिझम बूक. सिराक बरी शिकोवन आमकां हर एक एक्सप्लेन कर सांगता. त्या खातीर तुमी हो सिराकाचो बूक तुमी वाची जाय. भुरग्यानो म्हजें आयका, कित्याक हांव तुमचो बापय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. आज आमकां सांगतात मास्क घाला सुरक्षीत आसतल्यात. हात धुया सुरक्षीत आसतल्यात. मास्क घाल्ल्यान की कोरोना लागला, हात धुल्ल्यान की लागला. कोणाक कशें येता कोणाक आनी की गुंतूना. प्रेज द लॉर्ड. सुरक्षीत देव कितें सांगता, तुमी हांवें सांगलें आयकल्यार सुरक्षीत आसतल्यात. उपदेश पडल्यार सुरक्षीत आसतल्यात. सक्रामेंता प्रमाणे जियेल्यार सुरक्षीत आसतल्यात. देवाचें उतर तुमी वाचल्यार सुरक्षीत आसतल्यात. मागणें तुमी केल्यार सुरक्षीत आसतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हणून सर्वेस्परान आदेश दिला. पण हो आदेश सर्वेस्पराचो तुज्या आवय बापायक मान दी. आदेश दिला बापायक मान दी जय, विधेय जाय जय. आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हणून सर्वेस्परान आदेश दिला. आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां. म्हळ्यार भुरग्यांनी तांकां मान दी जय, तांची हक्कां मानून घे जय. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशां परी. आपल्या आवय बापायक मान दिता, पातकाचें फारीकपण दिता, दिर्वें जमयतल्या मनशां बरें. म्हळ्यार तूं हेच्या वेच्या गांवांत काम करच्या जाग्यार तुका तांचे आशिर्वाद मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मग भाव भयणीन आज आमकां आवय बापायचे आशिर्वाद आसा गी. थंय आमी आवय बापायक आस्त काण गेल्या उपरांत लोटून भायर घालांगी. खंय प्रायवंताच्या आश्रयान सोडलांगी. जेजू विचारता आज, देव विचारता आज खंय आसा आतां हांवें तुका दिल्ली आवय बापय. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काश्या भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो. पण आज तुमी दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा. तुमची भुरगीं तुमकां फाल्यां मान दितलीं. आदी आमकां कळीत आसलें आमच्या कुटुंबांत आबानी व्हडली माय आसली. कितल्या मोगान तांकां पळयतलीं. मागीर ही आबानी व्हडली माय जाता पळयतलीं. मलगड्यांक थंय सस म्हणलो एक जागो आसलो. मलगड्यांक थंय चेस म्हणलें एक गौरव आसलो कुटुंबांनी.
दीस वेता वेता मनुष्याची परिघात बदलली. ह्या मातशेच्या संवसारान तो आसा आनी इल्ली अर्थीक स्थिती बरी जाली. आवय बापाय पयस केली. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशच्या भुरग्या उद्देशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो. आज तुमचे मागणें आयका जाय. आवय बापायक मान दिल्ल्यांच्या मागण्या देव आयकता. आवय बापाय दुखयल्ल्यांचे, आवय बापाय तिरस्कार केल्ल्यांचे, आवय बापाय कडेन राग दवरनासल्यांचे मागणें देव आयकना. आयकना म्हळ्यार आयकना. कित्याक तुमच्या भुरग्यांच्या वरन चड मान देव आवय बापायक दिता. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवूंक मेळटलें. तेंच उपदेश सांगता. आवय बापाय मान दिता तांकां लांब आवूंक मेळटलें. जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. आनी साकर दुनियेची सेवा करता त्या भाशेन ते कितें करतात? आपल्या आवय बापायची सेवा करता. तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी कर्णेन ताका मान दी. कशें मान दी जाय? आयकोना वडा ताळ्यान. आयकोना आनी वडा ताळ्यान. आमी पळया थोडी शब्दान मान दितात. कशें गे कोताय? म्हातारीन जेवली गी, ही दळटिरी म्हातारी केदाळ उसळटात गी, कित्याक उरल्यांत गी? उतरां पळया. सबार जाण आवयक आवय म्हणा पळयना, बापाय म्हणा पळयना, म्हातारो म्हातारी. तुमकां कोणी म्हातारो म्हातारी म्हळ्यार संतोश जाताय. मग भाव भयणीनो कसलो गौरव तांकां दिता हांव. बायबल सांगता शब्दान शब्दान. असं सबार आवय बापाय कितें आशेतात की म्हळ्यार आपणाची भुरगीं आपणा कडेन उलयचें म्हण आशेतात. कितलीशो वेळ आमी मोबायलार कळसिता. गांवांत परगांवांत आसाव आमी. आवय बापाय कडेन हांवें पळयलां कितलीशीं आवय बापाय राखोन आसात भुरग्यांची एक ताळो आयकोवच्या खातीर. आज मस्त सफर जावच्या लायफांत आवय बापायांनी तांचे एक सुरपण तांकां दोसता. 10 जाणां भुरगीं आज एक आवय 10 जाणां भुरग्यां पोसल्यार 10 जाणां भुरगीं एक आवय बापाय पोशिनात. तांच्या संवसारान वसा ह्याच आलांगारांत त्या आमच्या माउंट रोजारींत वचून पळय. हांव थोडे फावटी गेल्यार येता थंय. कित्याक म्हळ्यार ती तांच्या कडेन उलयतना कळटा भुरगीं पुरो युरोपांत सेटल. ती एका रुमांत आबांनी व्हडली मायन जाल्यांत व्हडली व्हडली आसताली पुरो विकून इल्ले पयशे हांगा दिवन थंय भितर आसात. कित्याक आवय बापायक आमकां पळोवंक जायना गी? एक नर्स धर्मणी पळोवंक जायना गी? ते आवय बापायन आमकां जल्म दिवन ल्हान आसतना खंय डस्टबिनान काडून उडयलां गी? उडोवना. आज गत म्हाताऱ्या प्रायर उतर प्रायर तेंच पापा आमकां सांगता. इवन आमचो पापा पौल आमचो जॉन पॉल दुसरो आतां सेंट जॉन पॉल तशा जिविताचे एक संदेश म्हणून गॉस्पल ऑफ लायफ ह्युमॅने विते एव्हेंजलिझम विते म्हणून एक बूक बरयला ताणें. परिपत्रता फ्रातेली तुत्ती विशयान आमी आयकता. हांव तातूंत तो सांगता कशें आमी वडिलांक गौरव दी जाय. कित्याक गौरव दी जाय? कित्याक त्या वडिलांत हांवून आमकां भावार्थाचें देणें मेळ्ळां. त्या वडिलांत हांवून आमकां जीव मेळ्ळा. आज तो जीव तूं वाटेर घालनाका. तांकां जाय आमची सेवा, तांकां जाय आमची जतन, तांकां जाय आमचें बरेंपण बरें मन. आज एका शब्दा खातीर कितलीं आशेतात कोत्ता. ह्या प्रायवंताच्या आश्रयाक येताना रडतात. ती गुण्णी रडनासतना हात धरून घट्ट रडतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां उडास येता. भुरगीं उलयनात आनी आमी खंय संतोश बरी जावन आसता. शब्दान आनी कर्णेन. पळय आनी एक दस्तूर आसा आमचे मदें. जागो वांटो जातेस ओके. घर ल्हान भावाक सोडू, कोण घरा आसा ताका सोडू, जागो सोड, आवय ताच्या कडेन सोडू आनी उरलें पुरो आस्त वांटा कोणान गेली. म्हळ्यार आस्त वांटूक काडून गेले उपरांत आवय वयर मोग ना गी, आवय नाका गी, आवय आसते खातीर बापूय आसते खातीर मात गी. कोणें सांगलां त्या निमाण्या पुतान या निमाण्या दुवेन पळयचें ताका भांगार दिलां, पयशे दिलां, ती जतन घेता. पूण हर एकल्यांक तांचो मोग करूंक आसा. हर एकल्यांनी तांचो मोग करूंक आसा मरता पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका सुमयान शिजू, होगलाप तुका सुमयान शिजू. शब्दान आनी कर्णेन. शब्दान आनी कर्णेन. आज कितलींशीं जाणां शब्दांनी तांचो मोग करनात, कर्णेनी मोग करनात. हांगा
देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. देव म्हणटा पुता मुजे कान दमता. हांव तुका आयकना. बायबल सांगता, हांव आयकना तुमकां. इसाया प्रवादी सांगता, आमोस प्रवादी सांगता, तुमची पेस्तां परबो म्हाका नाकात, हांव कान दमता. तुमचें जिवीत सारकें करा, रिकांसायला संधान करा, समाधानाची येया. तुमचे संबंधीक जो कोण आपल्या संबंधिका पळयना तो श्रापीत जाता म्हणटा बायबल. तर खंय आसात आमची, कसलो मोग आमी तांकां दिते आसा. हांव देव सांगता तुज्या आवय बापायचो मोग करा, शाश्वीत बाळटलोय, जियेतलोय. शब्दान आनी कर्णेन ताचो मोग कर. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. आवयचो शिरापो ताजे बुन्याद हुमटून घालता. खंयची आवय बापूय आमकां शिराप घालनात. रागान सांगो पुरो आमी दुखयल्या वेळार, पूण आमी कठीण तांकां दुखयता, तांकां मारता, कटायता, घरांतून भायर घालता आनी तांकां आमी खाण जेवण दिना, तो आमकां शिराप जाता. जी कोण जतन घेनात त्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळना. आनी हांव सांगता पळय, बापायचे तुमचो बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. म्हळ्यार कितें, आवय बापायचें आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता. त्या खातीर आमी म्हणटा हांव बेसांव मागता मालगाड्याचें. आमचे बडे मध्ये बरी दस्तूर आसा. हातान ती दस्तूर गुड्याक साडल्या. पयलें बरो फादरा बा पळयते तर बेसांव दिया फादरा म्हणटाले. आतां तशें न्ही. गुड मॉर्निंग फादर, गुड आफ्टरनून फादर. घरा पेट्याक टॉमी गुड मॉर्निंग, टॉमी गुड आफ्टरनून. पळया मालगाड्यान पळयते आमी बेसांव मागतले. हांव घरा हांव मरी जाल्या उपरांत बेसांव मागता. हांव खंयचे बऱ्या कामां भायर सरचे. हांवें थोड्या कडेन पळयलें इस्कालाक वेतना भुरगीं बेसांव मागून येतात. थोड्या बेंगलोरांत वाचतना हांवें पळयलें व्हडली व्हडली ती ते टिचर आवयचे बेसांव हाण घेवन येता. सून बावय बाबीचे बेसांव हाण घेवन सकाळीं मागणें करन येतात. खंय आसा आमचो भावार्थ. बापायचे आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिरापो ताजी बुन्याद हुमटून घालता. खंयची आवय बापूय शिराप घालनात खंय, पूण तांणी दुखां तांकां दुखल्या वेळार तांणी सांगल्यार अशें केलें न्ही म्हज्या पुतान, अशें केलें न्ही म्हज्या धुवेन. आज आसात भारी हुशार आसात. आवय बापूयचे आस्त पुरो एकावंटाच्या पुरो पयशा गाणा आवय बापूय सोन्यान दवरनासलीं आसात, मोस केल्लीं आसात. कितल्योश्यो आवय म्हज्या मुखार रडल्या आतां आनी बापूय रडल्यात येवन. तांकां कळीत नासतना असलें सकड करचें तें आशिर्वाद जायना. शिरापो मागून घेनाकात. तुज्या बापायक अकमान सोसूंक मेळटना बडाई करिनाका. तुज्या बापायचो अकमान तुजो गौरव न्ही. तुज्या बापायक अकमान सोसूं मेळटना तूं बडाई करिनाका. आवयक अकमान सोसूं मेळटना बडाई करिनाका. तो तुजो गौरव न्ही. एका मनशाचो गौरव ताज्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. एका मनशाचो गौरव ताज्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा, आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. थोड्या वर्सां आदीं हांव हांगा बेळमाण टावन न्हू, त्या बसार आयिल्लो. बेळमाण टावन वाटेर जरगे काडटा मेळटा. त्या बस स्टँडांत एक म्हातारो बसून आसलो. एक बानयान एक लुंगी बांदल्या, एक व्हडली सयत पोटली बांदल्या आनी त्या बस स्टँडाच्या बरी आसा नळ्यांचे, ते काले बांदून आसात. म्हाका बसाक वेळ आसलो, हांव थंय बसलो. हांव ताकाच पळोवंक पडलो. तो एके फावटी म्हाका पळयता पिश्या बरी करता, तो पिसो न्ही. मागीर हांव पळयता ताच्या बानयाना भितर म्हाका कोंत दिसल्या. कोंत दिसता म्हाका कळ्ळें हो क्रिस्तांव म्हूण. हांव कोंकणीन उलयलो ताच्या कडेन, मामा तूं कसो आसा आई म्हणून. आनी तो क्षण ताजें रिएक्शन पळयचें, तूं कोण तूं कोण तूं कोण, म्हाका कांय करनाका. हांवें म्हणलें कालें जालें. आनी मागीर हांवें सांगलें हांव पाद्र्या भाऊ, हांव शिवमोगा दिसो घरा येता सांग बस स्टँडांत तूं कित्याक बसून आसा आई. न्ही न्ही हांव हांगा आसा म्हूण कोणाकय सांगनाका. कित्याक फादर ती व्हडली गाणी आसा, म्हाका मस्त आस्त आसा. म्हजे ते एक जण पोतू, तांकां सगळ्यांक आस्त वांटे कर दिली आनी निमाणें म्हजें आस्त आनी घर आसलें. हे ते पिवंडे गॅम्बलींग खेळटात, तांतू खेळून पयशे पुरो होगडावन मस्त पिवन पिवन वीद वावळी तांणी केली. म्हजी बायल सरली आनी निमाणें तांचे कडेन पयशे ना. दिवाळी जाल्ले ते एक दीस राती पियेतना मिटींग करते आसात. आज राती न्हिदले कडेन बाबाच्या तोंडाक उशें दामून धरया, ताका लगड काडया आनी आमकां बाबाची आस्त मेळटा आनी आमी वांटून घेवया. तितलें आयकलेंच त्याच राती एक पोत्याक हाण गेलें, 4 लुंग्यो खाण गेलो, कितें बानयान आसलें खाण घेवन घर सोडून धांवन आयलो. हो
खंयचो गांव म्हूण ताणें म्हाका सांगो ना, खंयचो खंय तो आयला सांगो ना, म्हाका कळीत ना ह्या गांव सगळी खंयच्या गांव सगळी हांव हांगा आसा म्हूण तुमी सांगा नाकात. मातशें भाव भयणीनो पळया आवय बापायची गत. कितलीशी तुमी चिंतात रस्त्यार ती पिशी भोंवतात, रस्त्यार ती पिशी येतात, ती पिशी न्हय, थोडी तकलेन हसकत जाल्यात, हसकत जावंकी कारण आसात. सबार तुमी प्रायवंत पळया ती. आज आमी तांकां तशें, तांच्या भुरग्यांनी तांकां तशें केलां. आनी हे फावटी खंय हांव बसाक रावतना एकली बायल मनीस म्हज्या कडेन पयशे मागत्या. असो कित्याक पयशे मागताय? ना ना म्हाका एक मेडिसीन हाडी जाय, मेडिसीन हाडूंक जाय कितें पिवंक जाय. ना फादर म्हाका पिवंक नाकात, म्हाका तुमी मेडिसीन जाल्यार काणी घेवन दिया, म्हाका मेडिकलाक वचोन म्हाका टॅबलेट हाडूंक पयशे नात. सांगलें भुरगीं पुरो गल्फांत आसात, बैल्या गांवांत आसात, मुंबय आसात. कितलीं भुरगीं? 8 जाणां. दुसऱ्यांच्या मुखार हात दिवनची गत आयली हांव एक मेडिसीन हाडूंक. म्हज्या भाव भयणीनो कितलींशीं आवय बापूय आज रस्त्यार आसात, एका वेळाचें खाण नासतना आसात, करगोन आसात. ते आशिर्वाद आमकां जाता गी. बायबल सांगता तुज्या आवय बापायक सोंसो अपमान तो मेळटना बाडाय करिनाका. तुज्या बापायचो अपमान तुजो गौरव न्हय. एका मनुश्याचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबून आसा. आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज. म्हज्या पुता तुज्या बापायच्या उतर प्रायेर ताजो सांबाळ कर. तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका, वांसा पर्यंत दूख दिनाका. तशें गिन्यान हसकत जायत जाल्यार तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आसा, गटाय आसा म्हूण ताजे बेपारवा करिनाका. पळय उतर प्रायर ती भुरग्यां बरी करतात. तांकां जेवलें उडास उरना, हांव जेवना ताणें जेवकूच दिवना म्हूण सांगतात. तूं समजून काण घे. तूं ल्हान आसतना कितल्या फावटी 5 वर्सां पर्यंत तुवें केल्लीं कर्तुवां तुज्या आवय बापूय तुका समजून घेतली. म्हाका कळीत आसा फादर पाऊल रेगोच्या पयल्या फिरगेजीक हांव गेल्लो. एक दीस म्हाका पाद्राबान थंय सकाळीं फ्री आसल्यान सुमार मलगड्यांच्या घरा पाद्रा बापोवन गेलो. म्हाका बारीक खोशी. थोडी त्या घरांत आसची सुनू या भुरगीं त्या आवय बापूय पळोवची रीत कितल्या मोगा बरीत रितीन पळयता. आनीक याजाक आसलो येता DSCCन म्हजो दोस्त फ्रेंड तो हांव रेतेर गेल्ल्या वेळार म्हाका कुमगार दिवन ताचे सांगत आपूण व्हरतलो, आमी या फादर विजीट करया. गेल्ले कुडले पाद्र्या म्हणटालो पाद्र्याप जावन हांवें तुका बेसांव दिच्या माय. तूं मलगाडी 90 वर्सां तुजी, तूं म्हाका तुजो पूत जावन बेसांव दी. त्या पाद्र्याप इतलो मोगी मलगड्यांच्या घरा हर एक शुक्रारा सुखान आसतना येतालो. आनी ती मलगाडी कितें म्हणटाली, म्हाका पाद्र्याप न्हय म्हजो पूतूच तूं हांगा पाद्र्याप जावन आयला. मलगड्याचे बेसांव खंयच्या कुटुंबांत आसा, मलगड्याचे बेसांव खंयच्या घरांत आसा, मलगड्याचे बेसांव खंयच्या पिरगज कुटुंबांत आसा. त्या खातीर आमी पिरगजीन ती मलगड्यांचो दीस करता. इवा दीस करूंक सुलाब, इवा जण डान्स करतले संतोष पावतले. उरले दीस करूंक सुलाब, मलगड्यांचे दीस आमी करी जाय. मलगडी एका काळार ती आमचे बरी जीवन आसली. तांकां आमी कितें दिसय, तांकां आमी थंयच्या सांगातार रावूंक जाय. मनुष्य भाव भयणीनो केवल आमी बैले आडंबर केल्यार फावना. मनुष्य जीव गौरव दिवंक आसा, बांदूंक आसा. त्या खातीर हांगा सांगता तुज्या उतर प्रायेर बापायचे उतर प्रायेर आवयचे उतर प्रायेर तांचो सांबाळ कर. सांबाळ कर तांचो सांबाळ कर म्हणजे कितें पोस कर. पळय हांवें पळयलां थोड्यांक थोडी 14 वर्सां बेड्डार 20 वर्सां बेड्डार आसलीं आसात. आनी तसल्या घरांनी एक हांव रिसंटली एक वर्सां पयलें कोरोना येवचे पयलें आमच्या टिमाच्या मंजुळा जॉय डेंग्यू येवन आस्पत्र्यांत आसलें जॉन्सांत. हांव ताका म्हूण मागोवंक येतना एक कुटुंब थंयची भुरगीं सकड आयल्यात परगांवांत. हांव आवय घरा पडून निसरून पडल्या. आवय एक सेमी कोमार आसा, ती बऱ्या हॉस्पिटलांत तिका बरें करून पळयताली. ती मलगडी ती 80 वयरूच प्राय. गोवाची आवय हाजे सुनेची आवय 80 वयरच. आनी ती पडल्या ही सकड रडत्या आसात 82 इयर्स प्राय. म्हाका फादर कशें म्हणी तुमी येजय, कशें म्हणी तुमी येवन कशें म्हणी तिका एक कुमगार दिजय आनी तिच्या खातीर मागजय. हांवें विचारलें पिडेस्ताची मागणी दिल्या गी. ना जायत हांव दिता. पिडेस्ताची मागणी दिवची मरोंक न्हय, मरतना आपय नाकात. आमी 60 वर्सां वयर ह्या उतर प्रायर आसात. 6 म्हयन्याक एक फावटी पिडेस्ताची मागणी घेवया. ती मागणी गूण करची मागणी. कितलींशीं जाणां पिडेस्ताची मागणी दिल्या उपरांत गूण जाल्यांत. म्हाका भाव भयणीनो
ती रडते आसात 82 इयर्स प्राय सेमी कोमार आसा हांवें पिडेस्त तशी मागणी दिली कुंभार दिलो तिणें गिळ्ळो आनी ती सकड तांचो इतलो मोग की एक पुटी आमच्या मायन दोळे उक्ते केल्या जाल्यार पुरो एक पुटी मायन आमचे कडेन उलयल्या पुरो आमी ती दोळे उक्ते केल्यार ती बेड्डार जाल्यार वचून आमी पळयता हांव तिका अशें भाव भयणीनो म्हाका एक विचित्र दिसलें चडवत आमी चिंता हांव कितें प्रायज तें जालें मुग्धलें सांपदलें इतल्या बऱ्यान तिका पळयतात की ती भरगांवांत आसल्यार दोगां जाणां घरा कामाचीं आसात आनी हर एक दीस सकाळी सांजेर फोन करतात ती कितें म्हणटात आतां वॉट्सॅपार उलयतात आनी ती म्हणटा कांय उणेंच ना फादर म्हाका म्हजीं भुरगीं हांगा आसल्या बरींच आनी कोण भुरगीं फ्री आसात तिजे सांगात तेच करतात पळया आज मज्जा आसात पाडणी बरी जावं पुरो अमेरिका युरोप गल्फांत आसात एक 15 मिनटां सांगाता मेळून तेर्स कर मागचें कितलींशीं कुटुंबां करतात करना म्हण सांगना हांव बऱ्याक उपयोग करतात आनी हांव मागोवन आयलो आनी तें ताचे सून वचून बजिलिका हांगा शिवाजीनगर मोरयेच्या पांयां तळी वचून ते जाल्यार मोरयेच्या सप्टेंबर 9 चलतालें रडोवन मागलें म्हज्या मांयक पाटी दी 20 डेज उपरांत तिणें दोळे उक्ते केले ती पाटी आयली परतून 1.5 वर्सां ती जियेली मागीर देवाती जाली प्रेज द लॉर्ड बरें मोर्न तिका मेळ्ळें भुरग्याचो मोग तिका मेळ्ळो हांव चिंता तसलो मोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या पुता तुज्या बापायच्या उतर प्रायर तांचो सांबाळ कर तूं वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका तांचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सोंसणेकायेन समजून घे तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हणून ताची बेपारवा करिनाका म्हाका आनी एक गुडीत उडास येता हांव नगर विगर जावन आसलो थंय तो न्हू कोबळे म्हणून एक इगर आसा सान फ्रांसीस जावेराचे ते कबळे तो न्हू सुमार एक 10 किलोमिटर पयस कुटुंब आसा थंय एक व्हडली माय आसली म्हाका ताणें म्हळें फादर एक तुमी तिच्या खातीर माग जाय म्हणून हांवें म्हळें ती बेड्डार आसा कुंभार तिका खाण घेवन जायना ताणें म्हज्या कडेन कांय सांगून हांव गेलो थंय वचून तिच्या खातीर म्हणून मागोवंक गेलो मागोवन जाता आसतना हांवें तिका आपयलें तिचें नांव काण म्हाका तेदोळ पर्यंत गुतू ना ती बेड्डार आसा 2 वर्सां जावन ती उलयना कॅन्सर पिड्यान ती बेड्डार आसा म्हाका शॉक जालो 2 वर्सां जावन कांय ना मुवमेंटूच ना नाण सक्कड तिका ती कुटुंबाशी दितात कुटुंबाची सक्कड बऱ्यान पळयतात हांवें सांगलें 2 वर्सां जावन तशीच आसा कांय प्रॉब्लेम ना फादर एक भुरग्या पळयल्या बरी आमी तिका पळयता हांव ल्हान कुटुंब दुबळें घराणें जाल्यार ते कमिटमेंट पळया आमी दुबळी काय आसतना मोग चड आसलो दुबळी काय आसतना भाऊ बांधवपण चड आसलें आनी सादारण आमी इल्ली स्थिती बरी जातना आमचे मोग पयस गेलो म्हूण दिसता म्हाका भोगता आनी तिका हांवें आपयलें मागीर ती म्हणाली ती उलयना फादर म्हण हांव मागणें करना आयलो उपरांत एक 3 दीस उपरांत ती सांगतात म्हाका फादर तुमी मागणें करन गेल्या उपरांत तिणें दोळे उक्ते केले ती आमच्या लागीं उलयली आनी तिसऱ्या दिसा ती देवा सर्शींग गेली सांग पुरो हांवें थंय वच जाय आसलें तिचे खातीर माग जाय आसलें आनी तें बेसांव तिका जाय आसलें आनी देवान तिका व्हरी जाय आसलें पळय हाका म्हणटात बरें मोर्नो मग भाव भयणीनो तांचें गिन्यान अस्कत जायत जाल्यार तूं तांकां सोंसणीकायेन समजून घे तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हणून ताची बेपारवा करिनाका आज भलायकी आसा गटाय आसा बेपारवा करिनाका आज कितलींशीं जाणां हांवें पळयल्यांत तांकां कॅरत करनात आनी कितलींशीं जाणां तुमी पळया ती चड शिकोवनात तांकां प्रोनाउन्सिएशन करूंक येना उच्चार करूंक येना कंप्युटर म्हणच्या कडेन कंप्युटर म्हणून बरो मोबायल तांकां आपणूक येना कितलींशीं नात्रां भुरगीं तमाशा करतात म्हज्या मम्मीक कंप्युटर म्हणूंक येना म्हज्या डॅडीक मोबायल येना टच स्क्रीन कितें गुत्तू ना आनी तें वर्ड गुत्तू ना हें गुत्तू ना तांकां कितें गुत्तू तांकां गुत्त आसलें मागणें तांकां गुत्त आसलें कुटुंब चलोवंक हाज आमी चिंतूं बरो तांकां कांय सायन्स गुत्तू ना पूण तांकां ताजेर चड गुत्त आसलें आज कितलींशीं आमी तांकां भुरगीं गौरव दिता गे जावन पुरो आमची नात्रां आमची भुरगीं तांकां कशें पळयता कितलेशा कडेन हांवें पळयलां हीं भुरगीं ह्या नात्रां आवय बापाय तमाशा करतात मालगड्यान तमाशा करतात मालगड्यान तमाशा केल्यार आमकां आशिर्वाद जायना शिराप जातलें मुगश्य भाव भयणीनो कित्याक बापायक दाखयल्लो मैपास केदींच विसरून वेसोना बागार तुज्या पातकांचें पारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो वतांतल्या हिमा भाशेन तुजें पातकां वितळटलीं जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदाका सारको
जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पर असो शिराप पडटा. शिराप आमी कशें एक्टिवेट करता? जेजून शिराप काडल्यात सोमा उपदेशा विरोध वेताना ऑटोमॅटीक एक्टिवेट करता आमी. देवा विरोध देवाच्या उपदेशा विरोध आमी वचोंक नजो. पूण उडास आसा हांव एका DSCC रेतेर दिवंक गेल्लो सांजेर 5 ते 8 पर्यंत रेतेर. एक आवय म्हाका फोन करून सांगूंक लागली म्हजो पूत मस्त हुशार ना, तुमी घरा येवंक जाता गी. हांवें म्हळें म्हाका सकाळीं दुसऱ्या कडेन रेतेर आसली इस्कॉलान ताजे उपरांत सांजेर इगर्जेंत. हांवें म्हळें म्हाका येवंक जायना बाये, 7 जाता जाल्यार ताका तूं कारार म्हणे आपोवन हाडणे. कंबासडार कारार आपोवन हाडून आयली सुमार एक 3 वरांक दनपारांचे. तरणाटो आतांत ताणें स्टीक केलें म्हणटा ताजे पांय एक्सिडेंट जाल्या दिसता, काण घेवन चलोवन येते आसा. पांय सोमानांत दोनी स्ट्रेचाक हें दवरून क्लचेस दवरून चलोवन येते आसा तो. आयलो बसलो, मागीर आवयक हांवें भायर धाडलें, रडो लागलो. हांवें विचारलें कितें खालें जालें तुका? तो म्हणूंक लागलो म्हज्या मम्मीक हांव एकलो सुपूत फादर. आनी तो त्या बॉर्डार गोवाच्या बॉर्डार आसले निमती चड शिकोवना, 2nd PUC पासी जावना, तो गोवा गेलो कामाक म्हूण गेलो. कामां मेळटात तरणाटे सांगता मेळ्ळो कामां करतलो, पयशे आवयक धाडनातलो, पियेतलो, गम्मत मारतलो, मजा करतलो. आवयन कितलें सांगल्यार आयकनातलो, पूण आवय दीस रात पुता खातीर मागताली. आनी पियेल्या उपरांत त्या तरणाट्यांक कितें करतात गोतू ना, बायकार बसून बायकाचें एक्सिलेटर दिवचें, व्हिलिंग करचें आनी ते राती आसल्यान तांचो जीव काडटा, दुसऱ्यांचो जीव काडटा थोड्या वो फाटल्यान बसून आसलो, मुखार बसून ड्रायव्हिंग करतले. हे 4 जाण 4 बायकां काण घेवन कोण फास्ट व्हरता गे रस्त्यार फुल्ल टायट व्हरून गेले, बाईक व्हरून गेले. कोणाचे बाईक कोणाचे पयशे, आवय बापायचे पयशे. आज भुरग्यांक व्हड जाताना तांच्या पयशान ती मोबायल काण घेवन दीत, तांच्या पयशान बाईक काण घेवन कळटा तांकां कितल्या कश्ट आसात गे म्हणून. सक्कड दिता हांव भुरग्यांक आमी. आज 300 भुरगीं आमकां व्हरून वृद्धाश्रमांत की प्रायवेटाच्या आश्रयान सोडटात. आनी एक्सिलेटर दिवन हे गेले, तो मुकलो, एक्सिडेंटान मेलो. हो फाटल्यान बसलो, मंड्याक मार पडोन आस्पत्रेन. 6 म्हयने कोमार, 6व्या म्हयन्यान दोळे उक्ते करतना बेड्डा कडेन आसा, दुसरें कोणी न्हय, आवय मात. हाजो गुमूत काडून दीस आनी रात निधन आसतना 6 म्हयने ती आवय तरणाट्या 21-22 वर्सांच्या तरणाट्याच्या पांयां थळी सेवा करता. तुमकां कितेंय जायत जाल्यार तुमचो कितली मोग करची व्यक्ती तुमच्या लागीं येनात. आज गोवान सोडल्यार बायलेन सोडल्यार कितेंय निराकार केल्यार आवय बापाय सोडनात. तेच म्हजो पूत म्हजें दूं निमाणें तींच पावची, तांकां आमी सेटचें तींच पावची. न्ही रडता फादर आमी म्हज्या आवयक मस्त दुखयलां. 6 म्हयन्यान थावन ती न्हीद दीस रात न्हीद नासतना म्हजे खातीर मागून बेड्डा कडेन आज वचो जावं कारण म्हजेंच हांवें म्हज्या आवय विरोध केलो. म्हज्या भाव भयणीनो, युवा जाणांनो आनी काजाऱ्यानो, रियलायज करतना लेट जायत, तांकां होगडावन घेनाकात. संवसारांत 12 जाण मित्र आसतले, आवय एकच बापाय एकच. वॉट्सॅपाचेर 2-3 हजारा वयर फ्रेंड्स आसतले, फेसबुकान 5,000 वयर फ्रेंडशीप आसतले, पूण लायफांत आवय एकलीच बापाय एकलीच. ताणी तुमकां जीव दिला, ताणी तुमकां ह्या संवसाराक हाडलां. त्या आवय बापायचो मोग कर. आनी एक आवय एक आनी रेतीर वेता म्हज्या कडेन म्हणाली, रडली येवन. तिच्या दुवेक नर्सींग करून पुना धाडलें खंय. आल्लें पुरो भांगार, आल्लें पुरो तिजे सरपळी पुरो तिणें अडव दवरली. शिकपा खातीर BSc नर्सींग शिकलें तें 3 वर्सां. शिकून जाता आसतना कोणाच्या काय अक्रिस्तांव चेड्याच्या मोगार पडलें. आवयक सांगनासतना काजर जावन गेल्लें चेडूं फाटीं येवंक ना. कशें जाय तें आवयक. आवय रडटा, पांयांक पडोन रडटा, म्हाका तिजें रडणें पळोवंक जावंक ना. आज तुमकां इस्कॉलाक धाडचें, कॉलेजीक धाडचें, शिकपाक धाडचें, लावू करा म्हणून न्हय, शिका म्हणून. कितलींशीं जाणां अर्द्यार लावू करना अक्रिस्तांव बोव वांगडा सांगता धांवतेनात. आवय नाकात, बापाय नाकात, मेल्यार व्हडना, पुलीस स्टेशनाक हजर जातात. 9 म्हयने 7 दीस वयले आवय सोड आसना. कात पळयनासतना, भोंड पळयनासतना मोग केल्या आवय सोड आसना. 5 वर्सां पर्यंत दोळ्यान दोळो दवरून पळयल्या आवय सोड आसना. थानून शिवल्या आवय सोड आसना. आज वाडल्यांत टिनेज प्रायाक युवा प्राय पावल्यांत कोण म्हाका पळयता, स्माईल दिता आसता, ताच्या फाटल्यान आमी धांवता. खंय आसात आमची मोलां, आमची खंय आसा भावार्थ. मग भाव भयणीन चिंता. आज कितलींशीं जाणां आवय बापाय दुखयतात. दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरा, निट्ट बसा,
दोळे दंपा. आयुष्य दिसा देव विचारता, पुता दुवे हांवें तुका दिल्ली आवय बापाय काय आसात? 9 महिने 7 दीस त्या आवयच्या गर्भान तूं आसुल्लोय, तूं आसलें. बायबल सांगता आवयच्या गर्भान रुपीत जाताना हांवें तुका पळयलां, म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां. पिंपरें जावन आसतना गर्भेस्त जातना आवय कितली संतोश पावली. सोलो जाल्यार हें नांव दवरया, चली जाल्यार हें नांव दवरया, कितली स्वप्नां तांणी देखलीं. 9 महिने 7 दीस उपरांत ह्या धरतेक तूं येता आसतना कितली संतोश ती पावली. सुमार 1 वर्स पर्यंत 6 म्हयने पर्यंत तुका नाण दिवन लागींच न्हिदोवन तिच्या उबेन तिचो पानो खावन तुमी वाडल्यात. तिचें रगतच तिचो पानो जावन तेणें दिलें. आज ती आवय नाका गी, आज ती म्हातारी जाल्या गी, आज तो म्हातारो जाला गी. तांचे कडेन उलोवंक म्हाका वेळ ना गी. म्हज्या बाळा, म्हज्या पुता, म्हज्या दुवे सकयल दवरल्यार मुई साबत वयर दवरल्यार कावळो व्हरत म्हणून जतन दोळ्यान दोळो दवरून पळयली आवय बापाय आज नाकात गी. खंय गी तुका काजाराक आपोवन व्हेलें. काजाराक गेल्ल्या कडेन थंयच खेळोवन, थंयच आगोवन, थंयच मुतोवन तातूंत बुडो नासतना सकड म्हणूंक लागली, छी थू घाण. आवयन म्हणो ना, बापायन म्हणो ना, छी थू घाण म्हणो ना. तुका त्या घाणींत वयर काण धुवन नितळ कर, दुसरे वस्तूर घालना, परतून पोटलून धरून किस दिल्ले त्या आवयन. जतन घेतली त्या बापायन. तूं दिसाक न्हिदतालोय, न्हिदताली, राती न्हिदनातली, राती रडटली, सगळी रात दिसाक काम करून तुजें सांगता, तुज्या रडण्या सांगता जागी रावतली ती आवय. तूं दीस आनी रात रडतना म्हज्या भुरग्याक कितें जालां फादर, वांजल रजर करा, कितें पिडा आसा डॉक्टरा कडेन खाण घेवन दवरली. तुजी आवय, तुजो बापय गाद्या तोटान काम करना, नेज बात म्हणून काम करना, गर्भेस 6 महिने 7 महिने जाता नाय, सोमा खाण नासता नाय, दीस आनी रात इगर्जी सोलोन वचोन काम करना. तुका ह्या धरतेक हाडूंक वावुरली तुजी आवय. गर्भांत आसतना जावं बरो तुजो पती पियेतलो मारतलो, पप्पा पियेतलो मारतलो, हर एक तिणें सोंसलें. आनी थोडे फावटी ती तिची काणी सांगता, दुखाची काणी. हास तिची काणी तुका नाका गी. 1 वर्स तुका नाण दिवन, खाण दिवन, ओमते पडोवन शिकतना, दिमकुरे सोलोंक 4 पांयांनी सोलोंक शिकतना, उबे रावंक मेटां काडटना तुजें सांगता आसली तुजी आवय, तुजो बापय. संताक्रुसाची कूर गोद्दे गोद्दे उलयतना, कोंताचे तेर सातान धरून शिकयतना, शिजू पाव म्हणून खुर्साक आपूण उमो दितना, इगर्जीक आपोवन व्हरनो, मीस आयकता नाही म्हजे भुरगे खंय दिशीन दिशीन धांवत गे म्हणून दोळ्यान दोळो दवरून पळयली तुजी आवय, तुजी बापय. काय आसा आज ती. 5 वर्सां प्रायज जाताना इस्कॉलाक घालीचे. आमी शिकोवना जाल्यार वडना, आमकां कन्नडा मिडियम आसल्यार वडना, म्हजे भुरगे म्हजें तूं इंग्लीश मिडियम शिकोवन दी. त्या भुरग्यांक सॉक्स शू घालना ना, आमी कन्नडा मिडियमांत आसले हांव तांकां शिकप दिवं न्हू. ती 4थी 8वी 7वी शिकल्यार त्या जाल्यार 4थी शिकचें 5वी शिकचें सोडू. तुमकां PUC डिग्री करना, कॉलेज शिकप दिवं न्हू, नर्सिंग करना, MBA MCA करना. आज एका हंताक तुमी पावल्यात. पूण त्या आवय बापायक विसारल्यात की त्या आवय बापायचो मोग आज नाका जाला गी. काजर जातेस बायबल सांगता ताजे पास्टली सोडतली, मोग सोडतले म्हण न्हय. आवय बापायचो मोग विसरना, जागो वांटे दिता आसा विसर गेल्यात गी. आज विसारता खंय आसा तुजी आवय, खंय आसा तुजो बापय. पप्पा पियेतलो म्हणून ताजे कडेन उलोवचें सोडलें गी. मम्मी कडेन उलोवचें सोडलें गी. रागार जावन जिये ते आसाय गी. आज ती नातली जाल्यार तूं खंय आसतो आसलोय, तुमी खंय आसते आसले आतां. तरणाटपणा पावतना युवा प्रायेर ओडण्यो सहज, बुलोवण्यो सहज. कोणी एक सोलो, कोणी एक चली,
तशेर आकर्शण जावन गुप्ती लिप्ती केल्ली कामां आवय बापूय तुमकां पाती येतली कोणीय सांगल्यार येवन तुजें धूव तुजो पोतो थंय सिनेमा थिएटरांत आसा पिवन पडला सिगरेट ओडटा आवय बापूय म्हणटाली तुमी कोणी दुसऱ्या पळयल्या म्हणना म्हजो पोत तशें न्हय म्हजी धूव तशी न्हय आवय बापूयच्या पाठीक सुरी घाल्ली आमी भुरग्यांनीच सुरी घालते आसा आमी भुरगींच चिंत आज देव विचारता खंय आसात हांवें दिल्ली तुजी आवय बापूय तांकां तूं मान दी मोग करा लांब आऊक तुका मेळटलें पिडा तुजी शिकूण जातली आज काजर जावन शिकप शिकोवन काम आसूनी हांवें सांगचें आसा दांत एक वांटो आमी देवाक दिता पूण आमी दांत एक वांटो कित्याक आमच्या आवय बापूय दिवंक जायना म्हळ्यार अर्थ तांकां कित्याक पळोवंक जायना कित्याक तांणी आनीकय दुबळेकाय जिये जाय रोडोवन कोणा मुखार हात मुखार दिले जाय आज हांगा बसून रेतीरींत आमी मागतना देव आमचे ग्राणे आयकता गे आमचो उपास मागणें त्याग दान धर्म देवाक मेसवता गे देव सांगता तूं मागतना म्हजें कान दामतलो म्हजे दोळे हांव दामतलो कित्याक तुजें जिवीत सारकें करूं नाय तुवें नितीवंतपणान जियेनाय तूं जेजू लागीं माग तुजें उतर प्रेयर आसल्या आवय बापाय खातीर माग जिवंत आसल्या आवय बापाय खातीर माग तुमची आवय या बापय देवादीन जाल्यार तुमी उबे रावा आवय या बापय देवादीन जाल्यान आवय या बापय या दोगांय देवादीन जाल्यान नांत सरल्यांत उबी रावा उरलेली दोनी हात काळजाचे दवरा दोळे दंपा आज त्या आवय बापायच्या आत्म्या खातीर मागा हांवें तुमचे मदें उबें रावलां 17 वर्सां पयलें हांव कोणाच्या समोर नाक रडोवना इवन बाबा सरताने गोत्ता आसलें म्हाका तो वाचना म्हणून मीस भेटयलें पुरो जालें श्रद्धांजलीक 2 उतरां उलया म्हण रावतना म्हाका उलोवंक जावनात कित्याक आनी मुखार हांव म्हज्या बापायक पळयना म्हजी आवय जिवंत आसा 78 वर्सां तिका जावन आसात आज तुमची आवय बापाय खंयच्या प्रायर सरली मस्त मोगो सो बापय मस्त मोगाची आवय ह्या तांकां तुमी दूख दिलें गे दुकानच ती मेली गे हांव सून जावन म्हज्या मांयक मांवांक आमी भुरगीं जावन आवय बापयक बऱ्यान आमी पळोवंक ना गे आज ह्या रितीरेंत देवा लागीं संधान कर राजी जा तुज्या आवय बापय लागीं राजी जा तांच्या आत्म्या खातीर माग तांच्या आत्म्याक देवा शांती दी आज ह्या रितीरेन तूं परिवर्तन जातना तूं रियलायज करतना ते आत्म्याक तांच्या संतोष मेळटा ती आमच्या खातीर मागोवन धाडटली उडासा काड तुजो आवय या बापय मेल्लो दीस एक्सिडेंटान अवघडान उतर प्रेयर या 12 वर्सां वळवळोन सरली जावंक पुरो तुमी गांवांत या परगांवांत आसल्यार तुमी आयल्यात जावंक पुरो थोडे दीस मोर्चरीन दवरून मोरून बऱ्यान केलें जावंक पुरो पूण मस्त मोग करची ती आवय मस्त मोग करचो बापय आनी तुमी पळयनात ह्या जाग घरा येता बेशार करता आनी घरांत हांव मोरून सिमिस्त्रे करूंक पवित्र थंबशे सुवाते करूंक मिसा करूंक तुमच्या घरांत हांव तुमी भायर सरतना तुमी रडली ती घडी आकाश सुस्सू कोसलोवन पडलेल्या बरी जाल्ली ती घडी औषध हार्ट अटॅकान गे औषध पिडेन गे देवादीन जातना जाल्ले ते घाई मिसाचें बलिदान जावन सिमिस्त्रेक व्हरतना निमाणे ह्या जाकान सिमिस्त्रे कडेन पोंडा लागीं मागणें करना फोंड बेंचार करतना निमाणे ती पेट देवचे पयलें मलगडेंनी सांगलें आनी कोणाय की पळोवंक आसा की पळया म्हणून थंयच तुवें निमाणें पळयलें तुज्या बाबाक तुज्या मांयक ह्या तुका परगांवांत आसले वरी पळोवंक जावंक ना आनी मलगड्या पुतान ह्या भुरग्यान तुवालो धांकलो शाश्वीत माई बाबा म्हूण तुमी रडले आतां पूण मांय फाटी येवंक ना बाप फाटी येवंक ना पेट दंपली देंवयली जडेच्या मोनान एक मूठ माती घालना तुमी फाटी आयल्यात हरये फुटी थोडे फुटी तुमकां तोपता
म्हज्या बाबाक हांवें बऱ्यान पळयनातल्या वरवीं, मांयक हांवें बऱ्यान पळयनातल्या वरवीं, मांवाक मांयक बऱ्यान पळयनातल्या वरवीं अशें जाल्यार कोणा आनी किती वाचती आसली. आज रियलायज करन फायदो ना, आज पाश्चात्ताप पाव. तांच्या आत्म्या खातीर माग, ती आमच्या खातीर मागोवन धाडून दित. तांकां दुखयलाय जाल्यार एक सुटाव्या कुमसारान तूं सांग. सुम्या आमच्या आवय बापायक ससनाचो शेव दी. तें शिवांत आसतना तांकां आमी दुखयलां जाल्यार आमकां तूं बोगशी. आमच्या जिवांत अशा आवय बापाय बऱ्यान पळोवंक आमकां कृपा दी. दुनियांत आमच्या वयर उबारुया. तशेंच मी शांती मेळच्या खातीर आमी मागया. बसून आसलेली दोनी हात वयर उबारा. व्हडा ताळ्यान स्तुती कर मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान, व्हडा शब्दान, व्हडा सुक्तेन. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू देवानी जाल्ल्या आनी शाव बाबाचे तुजे आशिर्वाद देवो दिवून दी. तांची फुलगतीत असल्या आत्म्या शांती मेळोवन दी. जेजू तुज्या नांवान ते दूख सकट सोडून वचून दी. सैरे शिराप आसा जेजूच्या नांवान जे बांदताय बांदता, सोडयताय सोडयता, जेजूच्या नांवान आशिर्वाद देवो दिवून दी. टच द फॅमिलीज लॉर्ड, हील द फॅमिलीज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बसा तुमच्या जाग्यार. दुनियांत काळ जशें दवरा, दुनियांत काळ जशें दवरा, दुनियांत काळ जशें दवरा. दोळे दांपया. आज तुमी ह्या रेतेरेक आयल्यात. तुमची आवय बापूय हांगा रेतेरेक आयल्यांत, जिवांत आसात जाल्यार तुमी उठोवन वचून तुमच्या मम्मी लागीं डॅडी लागीं वचून दिंबी घाला आनी दुखयल्ल्याक बोगसाण्या मागा, आशिर्वाद जोडून घेया. वेगी तुमची आवय बापूय हांगा आसात, तुमी कितली व्हडली जावं दीत, वसा. आज गेल्ले आशिर्वाद आमकां फाटीं मेळत जाय. तुमची आवय बापूय हांगा आसात, वेग्गी वसा, उठा. सैतान सांगता ताजे आयकनाकात. आज ह्या रितीन आशिर्वाद तुमकां जाय, वसा. तांच्या मुखार दिंबी घाला. भुरगीं येतना उबे रावा. तांच्या तकलेचेर हात दवरून एक 2-3 मिनटां भर मागा. तांच्या तकलेचेर हात दवरून मागा. वेगी खंय आसा सोदा तुमचे पप्पा, तुमची मम्मी. एक 5 मिनटां मागा, 5 मिनटां मागा. तांचे खातीर मागा. जर तर भुरगीं येनात, आज ती व्हड जाल्यांत, आवय बापूय तुमीच उठोवन वसा. त्या भुरग्यां खातीर मागा. विगी हें कांतार गायता आसतना तुमच्या भुरग्यांच्या तकलेचेर उबे रावन दोनी हात दवरा. हे 5 मिनटां भर त्या भुरग्यां खातीर मागा. देवाचे आशिर्वाद थंय देवून येवं दी, कृपा थंय देवून येवं दी. आनी सक्कड तुमची आवय बापूय मागा. एक गडी भर मागा तांच्या खातीर. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತು ನಾ ಬಾಳಿರುವೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಹರಸಿರಿ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿರುವೆ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತು ನಾ ಬಾಳಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತು ನಾ ಬಾಳಿರುವೆ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಹರಸಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಹರಸಿರಿ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿರುವೆ. हांगा आवय बापूय नान जाल्यार कोणी मालगाडी आसात, तांच्या मुखार वसा. त्या मालगाड्या मुखार दिंबी घालून आवय बापूयच्या जाग्यार ती आसात. आमच्या खातीर मागा. हांवें आवय दुखयला, म्हाका बोगशी म्हणून एक उतर. कोणीय मालगाडी, तुमच्या कुटुंबाची, तुमच्या पिरगजेची मालगाडी आसात, तांच्या मुखार वसा. दिंबी घाला आनी उबे रावन तांच्या तकलेचेर हात दवरा. कोणीय तुमच्या लागीं येवं दीत. ती तुमची भुरगीं म्हणून तांच्या तकलेचेर हात दवर मागण्या करा.
ನುಡಿದ ಮೊದಲ ಪದ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಹಸಿದಾಗ ನಾ ಕರೆದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಬಿದ್ದಾಗ ನಾ ಕೂಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಅಳುವಾಗ ನಾ ಕರೆದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾ ತೊದಲಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಸೋತಾಗ ನಾ ಕೂಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ವೇದನೆಯ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತೆ. ಕೂಸನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ವೇದನೆ ಮರೆತೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಹಾಲಾಗಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಹಾಲಾಗಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ತುತ್ತನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಜಗದಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಮವೆಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವ ಮರೆತಿರುವೆ ಅಮ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ आणि थोडी बसून तासा ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. मलगड्या लगी कोणी मलगडी असा तेव्हा मुसणे मागा ती तुमच्या दत्त शरादोर मागण्या करून दिता. आज ते दुखो शिजू गुण करून दी. ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿರುವೆ. ಕೂಸಲ್ಲಿ ನಾ ಕರೆದೆ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ಅಕ್ಷರವ ಕಲಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನುಡಿಸಿದ್ದು ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ಸೋತಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದೆ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ನನಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಧೈರ್ಯವ ನೀಡುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿದೆ ನನ್ನ. ನನಗಾಗಿ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅಪ್ಪ. ನನಗಾಗಿ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾದಾಗ ನೀ ಜೊತೆಯಾದೆ ಅಪ್ಪ. ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ನಾನೆಂದು ಸುಖವಾಗಿರುವೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿರುವೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿರುವೆ. तुमच्या भुरग्यांक उखलून तांकां पोटलून धरने किस दिया. तुमचीच भुरगीं ती. मम्मीक पळोवन सांगा, डॅडीक पळोवन सांगा आय एम सॉरी म्हणून, म्हाका बक्षी म्हणून. तुमच्या जाग्याक फाटीं येया. तुमच्या जागी फाटीं येया. ह्या संवसारांत आमी कितेंय काणगे येता, आवय बापूय आमकां काण घेवंक जायना. ह्या संवसारांत आमी कितेंय काणगे येता, आवय बापूयक आमकां घेवंक जायना. आमी सक्कड दिंबी घालया. आमच्या आवय बापूय खातीर आमी मागया. आज ह्या पिरगज कुटुंबांत आसची सर भुरगीं तुमच्या आवय बापूय खातीर मागा, मालगाड्या खातीर मागा. प्रायवंतच्या आश्रयांत जीं आसात, जीं हो संदेश आयकतात तांचेर धैर्यसो ओत्मो देव दिवच्या खातीर मागा. तुमची पप्पा मम्मी पिडेंतात, कॅन्सर
आर मारल्या अंतुळणार आसात आज जेजू कडेन मागा. हे रितीचे आशिर्वाद तांचेर देव दिवच्या खातीर मागा. जेजू आज म्हाका कितेंच नाका, म्हाका जाय म्हज्या आवय बापायची बरी भलायकी. तुवें सांगलें तांकां तुवें मान दिल्यार लांब भावूक तुका मेळटलें, आशिर्वाद मेळटलें, बेसांव मेळटलें. बेसांव तुज्या कुटुंबाचेर, भुरग्या मळाचेर, फायनान्साचेर, हितलाचेर, वेचे येवच्या गांवाचेर आशिर्वाद मेळटलें. दोनी हात वयर उबार. जेजूक तुज्या आवय बापायक समर्पण दी. जेजू लागीं स्तुती कर, माग. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, हालेलुया हालेलुया व्हड्या सुब्दान, हालेलुया व्हड्या सुबतेन. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजूच्या उतराच्या रक्ताच्या बळाना जेजू शिकोवन तांकां फेकोवन हाडून दी, थंयचेर सुडका हाडून दी. जेजू तुज्या कुटुंबांत हांव नासले सर सगळीं पयस वचून दिता. कुटुंबांत समाधान सोदतो काम करून दी. आवय बापायचेर आशिर्वाद देवून येवं दी. पिड्या सिड्याची आवय बापाय, अंतुळणाराची आवय बापाय, निरासपणांत आसची आवय बापाय, जेजू तांचेर तुजे आशिर्वाद देवून येवं दी. येसू नामದಲ್ಲಿ अंधकार ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಸಕಲ ಸರ್ಗಿಸಿ ಒಳೋದೆ. ಟಚ್ 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 them Lord. Hallelujah 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. आमच्या जाग्यार बसया. तळयो भेटून आमी देवाक अर्गां दिवया. व्हडा तळयेनी. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय हें सत तुमकां सोडका दितलें. जुवांव सोवांजेल 8वा वर्सवर 31 वोल्ट 31 सत तुमी जाणा जातल्यात. सत तुमकां सोडका दितलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी सत कितें? देवाचें उतर आमकां सत सांगता. उपदेश आमकां सत सांगतात. ह्या उपदेशा प्रमाणे आमी जियेत आसतना आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, आमच्या सामाजीक जिवीत, फिरगस कुटुंबाचें जिवीत आशिर्वाद जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या. तुवें केल्ल्या सग उपकारां अर्गां पाठोवंक आयल्या. पाकां आमची वळखून जेजू संगी मेळ्ळो. एका मनान आनी खालत्या काळजान भेटयता बलिदान. मंदिरांत तुज्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या. तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां पाठोवंक आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसू. 3 दीस जावन आमी देवाचें उतर आयकते आसा. देवाचें उतर परिवर्तन हाडटा. देवाचें उतर आमकां नवें जिवीत दिता. आळवतलें सकड बाळवतलें ताचें उतर. कित्याक ताचें उतर जिविताची झर जावन आसा. जेजूस बापाचें उतर, जेजू आमच्या जिविताची झर. म्हजे सरशी येना शिवाय बापा लागीं तुमकां वचोंक जावचें ना. जेजू मरिफात आमी बापातय राजी जाल्या.
मग भाव भयणीनो आयच्या दिसा हे मिसळशें बलिदान आमी देवाक अर्गां जावन भेटोवया. आमच्या या सांदुमिंगाच्या फिरगज मियारांत हे 3 दीस देवाचें उतर आमी नियाळूंक या प्राश्चिताच्या काळार देवान आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. आनी आमचें जिवीत ह्या रितीन आयकलेल्या प्रसंगा बरी आमी सोम्याच्या वाटेन समकोंक जाय जाल्ली बोळ घटय आमकां मेळों दी म्हणून मागता आसतना हे रितीरीचो एक फायदो जावन आमी एक सुटावें कुमसार ह्या थोड्या दिसांनी आजाक हांगा तुमकां प्राश्चिताची रीत आसा करतलो आनी त्या दीस तुमी सगळ्यांनी एक बरें कुमसार जावंक तुमकां हांव आपोवणें दितां. नीज परिवर्तन आमच्या कुमसारान कळटा. तर आयच्या दिसा ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवचे खातीर आमचे स्कदकाई आमचे पथकां वळखून घेवया. पश्चाताप काळजांत ताच्या मुखार आमी रावया. आमी पत्की आनी अस्कद म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया हांव पत्की सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरोज सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. भोवर्त्या आनी महिमेवन देवा तुजी मुखार कालती जावन आमी हें प्रार्थना करता. आमचे सोडुणेची परब लागीं पावत येता तर पास्कसो घुट वडे भोगतीन आनी सुफळायेन संभ्रमूक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचेपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली. म्हज्या उतरांक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां फरमायता ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या खोट्या काळजाचे दारुणायेन ती सरली आनी आपले तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वजे इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा सावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडलें तरी तांणी म्हजें आयकोंक ना. म्हज्या उतरांक तांणी कान दिवंक ना. ती दारुणायेन रावली आनी आपल्या पुर्वजां पाश्ट जाली. देखून तुवें ही सगळीं उतरां तांकां सांगूंक जाय पूण ती चीत दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक जीत दिना आनी शिक्षीत जावंक इन्कार करता. विश्वासीपण नापयत जालां. हें उतर तांच्या तोंडांतलें सरून गेलां. देवाचें उतर हें.
सर्वेश्वरा सोताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाका सर्वेश्वरा सोताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाका येया संत सांग सर्वेश्वराक उल्हास या आमच्या तारणाचे खडप जावन असलेल्या वाखणया अर्गा स्तुती करूंक ताचे समोर येया गीतां गायनांनी ताची कीर्त गावया सर्वेश्वरा सोताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाका येया सरपणून ताका आराधन करया आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंबियांनी पडया तो आमचो देव आमी ताच्या सरवाच्यो शेळयो तो पोस करून सांबाळता तो खीण सर्वेश्वरा सोताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाका आस्ता सोताळो तुमकां ऐकत जाल्यार अरण्यांत केले बरी तुमची काळजां दारूण करी नाका थंय मेरीबान आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी अंतस्करणां देखल्ल्यानी म्हाका परकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली सर्वेश्वरा सोताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाका सर्वेश्वरा सोताळो तुमकां ऐकत जाल्यार तुमची काळजां दारूण करी नाका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटी येया कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो लुका बरमणे जेजू क्रिस्तची शुभुर्ता महिमा तुका येसमिया एक फावटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतालो देंवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो तोळो लोक विस्मीत जालो पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले देंवसाराच्या मुखी बेलसेबुलाच्या शातेन तो देंवसार सोडयता हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवच्या खातीर ताणें सर्गेंत हांवन एक खुणाकण दाखयचें म्हणटाले पूण जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांकां म्हणालो अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाड जायनासतना रावना
तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाड जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचे पक्षेचे एकामेका उपराटीत जाल्यार तांचें राज्य उरचें कशें. हांव बेलझेबुलाच्या शातेन देंवसार धांवडायतां जाल्यार तुमचे शिस कोणाच्या पदवेन धांवडायतात. अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेलें बरें जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसार धांवडायतां जाल्यार दुबावेण देवाचें राज्य तुमचें थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपलीं हातेरां घेवन आपलें घरदार राखत जाल्यार ताचें सगळें आस्तबदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका चलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सोर हातेरां तो वोडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेले लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगता ना तो म्हजे विरोधीच सै. जो कोण म्हजे सांगता आपूण जायना तो निजाकी शिंपडायता. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्त दई मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमी आयकलें मुजे सोवे नातलोलो मुजे विरोध आसा. कोण मुजे सांगता ना तो मुजे विरोधूच सई. जो कोण मुजे सांगता आपूण जायना तो निजायकी शिंपडायता. आज ह्या रितीद्वारी आमी जेजू सांगता आसूंक जियोंक आमकां ही वाचपां आपोवणें दितात. दोन नमणेचो लोक आसा. एका नमणेचो लोक कितें सांगल्यार मोतींत नकारात्मकत तें करियेत की तें जायना तशें न्ही. आनी हेरिये पुटी तांच्या मतींत आसची चिंतपांत बियाची. आज जेजू की मिसांवान तेंच जालें. वो देंवसाराच्या सक्तेन देंवसार धांवडायता. जेजू कसो देंवसाराक सरी करतात. आजय करतात संवसारांत लोक. समजनातले व्यक्ती थोडे फावटी समजुल्ले व्यक्ती करतात. तें कांय जेजू गोड न्ही. जेजू बापाचीं कामां करतलो. जेजू बापाच्या कामान मग्न जाल्लो. बरें तो करतलो. बऱ्यान तो जियेतलो. आज आमी बरें करूंक आमकां तो आपोवणें दिता. बऱ्यान जियोंक आमकां आपोवणें दिता. बरें करूंक जायना जाल्यार बरें करच्याक आमी अडकळ्यो जावंक नजो म्हणलो संदेश दिता. कित्याक देंवसाराच्या पक्षाचे देंवसारा विरोध झुजल्यार कशें जायत. आनी जेजू तांचो मनोभाव हांगा आमी ध्येय घाला आमच्या इगर्जेंत. तुमचो मनोभाव क्रिस्ता सारको जावं दी. आमचो मनोभाव आज प्रॉब्लेम. आमचो मनोभाव नेगेटीव आमी चिंतल्यार नेगेटीव आमी जातले. हांव नकारात्मक चिंतपां आमचें जिवीत पिड्ड्यार करता, नाश करता. हाका सकट कारण कितें. बायबल आमी इल्लो गुंडायेन पळोवचो जाल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता मनीस आज असो जावंक कारण कितें. मनुश्याचें मागणें जिवीत उणें जावंक कारण कितें. असले एका सिच्युएशनाक मनोभावाक येवंक कारण कितें. पुरो दुबावान पळोवंक कारण कितें. ताचे थंय देवाचो मोग ना. पवित्र सभेचो मोग ना. जेजूचोय मोग ना. देवाचो पवित्र सभेचो कित्याक ती जेजूची स्कोड. जेजूचो मोग आसलो व्यक्ती केदाळाय तो अशें उलयना. म्हाका शुभ भयणीनो, आज आमी माया मोगान पवित्र सभा बांदूंक आसा. फिरगस कुटुंब बांदूंक आसा. आमची वाड्या जमत बांदूंक आसा. मोडूंक, फोडूंक, तुटोवंक सुलाभ. घडसूंक, सोमां करूंक, नव्यान बांदूंक भारी कश्ट. आज आमी एक सवाल आमचे लागीं विचार जाय. आमी मोडचे
या नाश करचे व्यक्तीगी या आमी बांदचे बरें करचे व्यक्तीगी. त्या खातीरच हांवें सांगलें बरें करूं जायना जाल्यार बरें करच्यांक विरोध जायनाकात. आनी हे जेजू आमकां शिकोवण दिता. ह्या सगळ्या शिकोवणेन ताणें शिकयलेलें एक मागणें तें आमच्या बापा. ह्या आमच्या बापा मागणें आमी जियेल्यार आमी सक्कड सर्गाक येता. तितलें सोबीत मागणें तें. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव म्हळ्यार आमचो बाप सर्गीचो देव तो, सर्वेस्पर देव तो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या नांवाक जावं महिमा. म्हणटा हांव इगर्जे भितर तुजें नांव पवित्र जावं, मागीर म्हजेंच नांव पवित्र जावं. हांवें सांगलेंच जायचें म्हजेंच हट. हांवें सांगलेंच तांणी करीचें स्वार्थ. आज केदळा आमी देवाक आमच्या जिवितान कुटुंबान जागो दिता. देव आमचे मदें चलयता. पापा फ्रांसीस सांगूंक लागलो तुमी येवजण्यो घालतात कुटुंबांत, इगर्जेंत, पॅरिश कावन्सिलांत. येवजण्यो घाल्या उपरांत तुमी म्हज्या लागीं येतात. कोणा लागीं? देवा लागीं येतात खंय. त्या खातीर तो सांगता येवजण्यो घालच्या पयल्यान तुमी पवित्र आत्म्या कडेन मागा. पवित्र आत्मो तुमकां गायडन्स दिता, मार्गदर्शन दिता. आनी पवित्र आत्मो तुमकां चलयता. आनी त्या आत्म्या प्रमाणे त्या मागण्याच्या स्पिरितान तुमी कामां करा. खंय मागण्याचो स्पिरीट ना, खंय पवित्र आत्मो ना, थंय कसलेंच काम करूंक जायना. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, देवाचें राज आमचे मदें येवं. मैपासाचें, समाधानाचें, शांतीचें, मोगाचें तें राज. मी म्हणटा हांव ताजें राज येवं. आमचेंच राज बांदून बसता हांव. म्हज्या राजा भितर कोणी रेगा नाकात. हांव कितेंय करता. आज मनीस पडोवंक कारण ते ताचें राज बांदून बसला. स्वार्थी जाला. सोडदोड ना, समाधान ना, भाऊ बांदवपण ना, मनोभाव क्रिस्त सारको ना. तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमी म्हणटा हांव खंय इगर्जे भितर. मागीर म्हजीच खुशी जावं. म्हाका जाय जाल्यार बरें हांव करतां. तुमी सांगूंक कोण? विगाराकी आयकना, कोणाकी आयकना हांव. आवय बापायकी आयकना. आमची खुशी करना आमी जियेता गी. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं तशी सरगार तुजी खुशी तशी संवसारान जावं. दुसरो भाग आमी म्हणटा हांव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आमचो दिसपडतो ग्रास दिवचो देवान. ते खातीर हांवें तुमकां सांगलें उपादेश पाळ, ताच्या मोगान तूं आशिर्वाद जातलोय. तशे वाटेन तुका आशिर्वादां मेळटलीं. आमी उपादेश पाळचो म्हळ्यार देवाचो मोग करचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक भोगशिताव तशी आमची पातकां भोगोस. आमचेर सुकलेल्यांक तशें आमची पातकां, आमचेर सुकलेल्यांक आमी भोगशिना तर आमची पातकां भोगसनात. पुढे मागण्याचे द हार्ट ऑफ द प्रेयर इज फॉरगिवनेस. हांव हांगा स्वार्थ प्रकट करना, कोणा वयर राग दवरून बसोन जाल्यार ते स्वार्थ आशिर्वाद जायना. हांवें रागान प्रतिकारान केल्लें मागणें तें मागणें जायना. देव आज सांगता आमकां मागण्यान आमकां गरजेचें भोगसाणें. आनी हे भोगसाणेच्या स्पिरितान तुवें मागणें करीचें. त्या खातीर सांत पावल आमकां सांगता एफेसकारां बरयल्या पत्रांत 6व्या वास्वारांत 10व्या वळींत निमाणें एक उतर. सोम्या सवे रावून तुमी बळवोन जायचंय, ताची पदवेदार सकतच तुमची जायचंय. आज आमी सवाल विचारचे आमी सोम्या सवे रावून बळवोन जाल्या गी. तशी पदवेदार सकत म्हळ्यार कोण? पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत. पवित्र आत्मो येना जाल्यार हांचे बरी आमी बदलाम घालता. हांव देवसार लागला ताका, पिशे लागला ताका, सरको ना तो. आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव वळखूंक तांणी निराकारशिलें. मग भाव भयणीनो, सिराकोचो ग्रंथ 28 ओळू आमकां एक बरी शिकोवण सांगता. ह्या मागण्या जिवितांत आमी कशें जियेसय. सिराकोचो ग्रंथ 27 ओळू 30. राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नसत्यो. खंयच्यो नसत्यो? राग आनी क्रोध. आज आमचें समाधान पाड जावचें राग आनी क्रोधा वरवीं.
आज राग मनुष्य भितर आसतना ते मागणें देव आयकना, क्रोध भितर आसतना आयकना. ताकाच आमी पळयता जकबाचें पत्र 6 स्वर, जकबाचें पत्र 6 स्वर पळय हांगा सांगता, तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय थावन उपसता, लढाई आनी झगडें खंय थावन उपसता. तुमच्या कुडी विश्व्या भितर झुजू म्हणटल्या कोट्या वडण्यांत थावन न्हयवे. तुमच्या कुडी विश्व्या भितर झुजू म्हणटल्या खोट्या वडण्यांत थावन न्हयवे. तुमी आशेता ती वस्तू तुमकां मेळना देखून कुनी करूंक सयत तुमी तयार. कुनी करूंक म्हळ्यार एकल्याचें नांव पाड करूंक, अपप्रचार करूंक, खोबरो करूंक, ताजें जिवीत पिड्ड्यार करूंक. तुमकां कठीण आशा भोगता, तरी पूण तुमी आशेता तें तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडटात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात. तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात. वा तुमी मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना, कित्याक तुमच्या कुशालयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. तुमच्या कुशालयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. दिसता मगो अशें भाव भयण खंयच्या इराद्यान आमी मागता. द्वेश दवरनो, हागेन दवरनो, झगडेन दवरनो, बसोर दवरून मागता गी, पाड इराद्यान मागता गी, शीण मोतीन दवरून मागता गी. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणात काय. त्या पासून तूं जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. वा तुमचे थंय बिडार करूं म्हूण देवान घाल्लो आत्मो मोसरान पेट्टा म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें सूख म्हणटात वे. त्या पासून तो पूण तो दिता ती कृपा आनी की वर्ती. ह्या पासून पवित्र पुस्तकींच म्हणा देव गरव्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता. गरव्यांक मुखार रावता, कालत्यांक कृपा दिता. देखून देवाक तुमी कालजाया, देवसाराक तुमी आड रावा आनी तो तुमचे थावन पळटलो, आनी तो तुमचे थावन पळटलो. देवाक तुमी लागीं जाया. कशें लागीं सरचें? मागण्याच्या स्पिरितान, आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया, तुमी दोड्या मनाच्योनो तुमचे अंतस्कर नितळ करा, खंत करा, दुखेसया, रडा. तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमची कुशलाय खंतींत बदलो. सोम्या समोर तुमकांच कालते करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. कालती करा. आज गरजेचें मोगोचे भाव भयणीन आमकां कालतें पळोवन कोणाक कोण कालती जातात तांकां देव वर्तें करता, वर्ती करता. त्या खातीर सिराक आमकां सांगता राग आनी क्रोध दोनी वस्तू नश्ट्यो पूण पातकी ताका वेग मारता. आज आमचो राग आमच्या जिवितांत अडखळ जाला की आमच्या वावरताक, आमच्या कुटुंबाच्या संबंधाक. आमचो क्रोध आज तो राग आनी क्रोध भितर दवरल्यार मागणें देव आयकना, आमचे कुमसार भोगसना. त्या खातीर पातकी जो कोण राग आनी क्रोध दोन जियेता तो पातकी जावंक पावता. त्या खातीर सान पाऊल म्हणटा तूं रात जावचे पयले राजी जा. आनी मुंदरून सांगता सर्वेस्पर पारीकपण घेतल्यांचें पारीकपण घेतलो. कोणाचें पारीकपण? पारीकपण घेतल्यांचें. थोड्या कडेन एक तान आसा, ती सायलंट आसतात. एटॉम बॉम्ब केदाळा पुट्टा कळना. खंयगी काजाराच्या माटवान, खंयगी रोसांत, खंयगी मागण्या जमतीन, खंयगी गरजेच्या मिटिंगांत पुटलो बॉम्ब तो. हांगा बायबल आमकां सांगता पारीकपण घेतल्यांची पारीकपण सर्वेस्पर घेता, कित्याक तो ताच्या पातकांचे लेख दवरता. पळय पारीकपण घेवचें मागणें देव आयकना, राग आनी क्रोध दवरना अशें मागणें देव आयकना. तर आमी कितें जाय? कालती जाय. देवा मुखार आमी कालती जाय. कालतें पळोवन आमकां देवाचे आशिर्वाद. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय भोगशी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां भोगसतलीं. पळयात तुवें पेल्यान केल्लो अन्याय भोगशी, तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां भोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार
तशान सर्वेस्परा लागीं काकूळत कशी मागूंक जायत? आवय बापूय लागीं उलयना, भाऊ बोडा लागीं उलयना, कुटुंबांत उलयना, वाड्यांत उलयना, शेजारा उलयना, रागावयर राग क्रोध धर बसत जाल्यार ताची काकूळ तो कसो सोम्या काकूळत म्हणूंक जाता, कर म्हणूंक जाता? क्रिस्ता काकूळत कर म्हणून कशें सांगूंक जाता? खंडीत जायना. काकूळत दाखय जाय जाल्यार आमकांच तकशे जाय, कल्ती जाय जाय. करेजमो, प्राशीत काळ, जिंजवार आनी उपवास, मागणें, दान धर्म आमकां कल्ती करता. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार तशान सर्वेस्परा लागीं काकूळत कशी मागूंक जायत? आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसाणें तशान कशें मागूंक जायत? आज केदाळा तूं दया दाखयताय, देव तुजेर दया दाखयता. आज आमी एकामेकाक दया दाखय जाय. क्रिस्ताचो मनोभाव कसलो मनोभाव? दया दाखय जाय. बी मर्सिफूल, बी कंपॅशनेट. काकूळत दाखया, दया दाखया. हांकारी गरवी जायनाकात. बायबल सांगता हांकाराचे गरवेंचे मागणें देव आयकना. आपणा सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकाच्या बोगसाणें तशान कशें मागूंक जायत? पळया, तुमी दया दाखयना जाल्यार बोगसाणें कशें मागतात तुमी? कशें लेवलाक वचोंक जायत? कशें हांवें येवकारिस्त भेटोवंक जायत? मग अशें भाव भयणीनो, आमी गुंडायेन चिंती जाय. आज आमच्या जिवितांत भलायकी जाय जाय आमकां, सुटका जाय जाय आमकां. जेजूची शिकोवण्यो आमी आमच्या जिवितांत रुथा करी जाय. मासा रगतसो जावनी, आमी केवळ मासा रगत जावनी, तो राग धरून रावत जाल्यार ताच्या पातकाच्या बोगसाणें ताका कोण दीत? मासा रगताची आमी जावन राग दवरून बसची जाल्यार आमच्या पातकाच्या बोगसाणें आमकां कोण दीत? जेजूक आमी सोडून पयस गेल्यार पातकाच्या बोगसाणें कोण दीत? आमी नास जातले हांव. त्या खातीर आमकां जागवण दिता. आमी सांगचे आसा हो करेजमाचो काळ जागवणेचो काळ, तिदवणेचो काळ, बदलावणेचो काळ. निमाण्या वस्तूंचो उगडास धर. निमाण्या वस्तू खंयच्यो सांगा, गट्ट सांगा. मोर न्हू, जडती, हेमकोंड, सर्ग. जडती, हेमकोंड, सर्ग मागीर पयलें कितें आसा? एक सत हांव तुमकां सांगता, तुमी सकाळां मरतले आतां एक दीस. आमी मरता. 100 वर्सां पयलीं आमी कोणूय नातलीं. म्हाका आतां 47 जालीं. देवान दिल्यार 50 वर्सां दीत दिल्यार 97 वर्सां वाचोंक म्हणना. प्रेज द लॉर्ड. 70 आनी 80 आमी वाचल्या न्ही गे. त्या खातीर निमाण्या वस्तू म्हळ्यार तुजें मरण असो. त्या खातीर आमी उडास करी जाय. आमचें अखेर आमी हांगा कोणूय परमानंट न्ही. एक दीस आमकां येतलो, एक दीस आमी वचोंगा. खंयचो दीस, खंयची वेळ घडी आमकां कळयत ना. तयार राव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. निमाण्या वस्तू उगडास धर आनी दुस्मान काय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर. मेल्या उपरांत आमकां घरा दवरूंक जाताय. मोगाचो पप्पा म्हणून डीप फ्रिजरान दवरूंक जाताय. मोगाची मम्मी म्हणून फ्रिजरान दवरूंक जाताय. पोवी तंबाच्या सुवातेका वेता, तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी तुज्या हातांत हांव धूळ माती. मागीर गेले हांव पुरले, हांव दुसऱ्या दुकरा मासांनी सोरोप येयले हांव. प्रेज द लॉर्ड. आतां हे कल्चर सुरू जाला. पयलीं एक वर्स सर कांय नातली. आतां 7व्या दिसाचे मीस दुसऱ्या दिसा जावं सोडटा. तो गेलो न्ही सायब आवड. मग अशें भाव भयणीनो, मनीस आज खंय तावन खंय बदलला. आज मरतलोय आनी कुसतलोय. प्रेज द लॉर्ड. तुमी पळया, मेल्या उपरांत पुराकी मोल आसा. तुमी कोंकणा मांस खाता ते सांगा घट्ट. आतां खरेंच म्हाका खायना जाल्यार वडना. म्हाका खाया खाता ते. कितले कोंकणा मांसा किल्याक हांगा तुमच्या बिहारांत? 200 रुपीज. दुकरा मांस खाता ते. आयो खाता ते म्हण विचारोन वचो. आमी क्रिस्तांवां खाता आमी. ओके, कितले हांगा मांसा किल्याक? 240. ओके. बोकड्या मांस खातात गे? मेळटा गे हांगा बिहारांत? कितले किल्याक? 650 दिवन 800 दिवन कोण खाण घेता? ताज्या बदलाक 4 किलो दुकरा मांस हाड येत. प्रेज द लॉर्ड. आमी उणे गांवचे. आमच्या देशीन पुरो बोकड्या मांस चड खातात. 700 800 आसात. पळया, मेल्ल्या बोकऱ्याक किल्याक 700 800, मेल्ल्या दुकराक किल्याक 240, मेल्ल्या कुंगडाक, मेल्ल्या माश्टलेक कोले मोलो. मेल्या उपरांत आमकां किल्याक? आमच्या मासा किल्याक? मोलूच ना. कोणाय की नाका. मोरन पडलो म्हण ते लागीं कोणी रावना, धांवतात.
जिवंत आसतना फादर फ्रँकलिन केदाळ येता, फादर फावलरेगो केदाळ येता, ब्रदर विलियम केदाळ येता. मेल्या उपरांत मोर्न केदाळा मोडें केदाळ हाडटात. मोडें खंय आसा? आमी मोर्नाक वचोन आयले हांव, आमी फ्रँकलिना लागीं वचोन न्ही, मोर्नाक वचोन आयले हांव. जीव आसतना मात्र नांव, मेल्या उपरांत ना नांव ना गांव. ताकाच पवित्र आंबाची सुवात. आमचो परमनंट जगो, परमनंट आस्त आराडी मुराडी सिमिस्त्र. त्या खातीर आमी एक सिमिस्त्री वर्साक म्हण एपटी वचोन येची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांगा झगडटा हांव जाग्या खातीर. अब्बा त्या थोडे न्याय येतात पळयचे, वाटे खातीर, माडा खातीर, जाग्या खातीर. हांची कुंकडां सुकोवन तांच्या कांपावंडाक गेल्यार ती सूप करून खातात. हांचे पेट्याक हांवें तांच्या कांपावंडाक गेल्यार रागान हांकां कातरूं जायना. पेट्याच्यात गायचे पांय कातरले आसात. मी मनशां मोरतना आमच्या पेटेंत आमचो जागो, आमची वाट, आमचे माड, आमची पेट सोडा. मोरतना तुमच्या आंगार घाल्लें सोडनात, काण उडयतात पुरो. प्रेज द लॉर्ड. राखोवन आसात कोणाक व्हरचें म्हणून वांटू आस्त वांटतात पळय तशें. आमकां जिवांत आसतना मोल आसा. तें मोल आमकां क्रिस्तान दिलां. क्रिस्त तें जियेतना जैत आमचें जावन आसा म्हण गायलें आमी काल. क्रिस्त तें आमकां जैत आसा. जेजू जर तर म्हज्या जिवानान नातलो जाल्यार हांव कितें जातो आसलो? सांग पावल म्हणलो हांव कोयर जेजू ना जाल्यार. आज आमकां मोल आसा. जेजू आमचें थंय आसल्यान बावतिजमाद्वारे देवाच्या राजाची भुरगीं आमी. आमकां मोल आसा. आमी तसली असली पोरजां न्ही. आमी सुमयेची देवाची पोरजां, देवाच्या राजाची पोरजां. त्या खातीर आमी देवाच्या राज, ही पिरगस कुटुंब देवाचें राज, दिएसीस देवाचें राज. हांव कुटुंबा पिरगस कुटुंबा प्रमाणे चलना, दिएसीस प्रमाणे चलना म्हणून आमी जायना. मग भाव भयणीनो आमी विधेयपणान जिवंक आसा, सुमेच्या मेटान सोमकोंक आसा. निमाणे वस्तू उडास धर, दुस्मान काय सोडो, तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उडास दवरो आनी आज्ञा पाळ. आज्ञा सोगडास कर, तुज्या पेल्याचे रागार जायनाका. महोन्नती सोल्ल्या सोगडास कर आनी अपराधाची परवा करिनाका. त्या खातीर मग भाव भयणीनो आज आमकां देव सांगता, तूं मागण्याक रावतना पयलें बक्षी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आज बक्षी नासतना केल्लें मागणें, तेर्स, रजार, कुर्सावाट सट्कड वेस्ट, कुमसारी वेस्ट बायबल सांगता. जर आज आमचे मागणें बळोवन जायचे, भावार्थ बळोवन जायचे, गरजेचें मूळ द सेंट्रॅलिटी ऑफ अवर प्रेयर फॉरगिवनेस. जेजू ताच्या वयल्यान वयर परत परत दामून सांगता तो. त्याच खातीर तुमी पळयल्यार मातेवाचो वांजेल 5वा वासवर, मातेवाचो वांजेल 5वा वासवर, मातेवाचो वांजेल 5वा वासवर ओळू. मातेवाचो वांजेल 5वा वासवर ओळू 23-24 हांव वाचता आयका. हांगा पळया कितें सांगता. देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वेताना. खंय वेताना? आज तुमी खंय आयल्यात? वेदी मुखार. आज हांव खंय आसा? वेदी मुखार. ह्या इगर्जींत बारी सेंट्रॅलिटी गरजेची 2 वस्तू आसात हांगा. एक टॅबर्नॅकल वयगी, दुसरें अल्तार. गरजेची आनी पवित्रपणाचो जागो टॅबर्नॅकल आनी अल्तार. टॅबर्नॅकलांत शिजूंक आमी दवरता, कित्याक पिडेस्तांक व्हरूंक, आराधन करूंक, आनी त्या जेजूचे योकारिस्त आमी संभ्रमता अल्तारेर. त्या खातीर जेजू सांगता, देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास दाखयत, म्हळ्यार तूं मागणें करूंक येताना. येवकारिस्त व्हडलें मागणें, व्हडलें मागणें. त्या खातीर आमी येवकारिस्त सुकोवंक नजो. हे मागणें जेजू आमी म्हणटा, एक कितें म्हणटात, येवकारिस्त जावन आसा आमचें मूळ आनी शिकार, सोर्स एंड समीट. म्हळ्यार कितें? हें आमचें सेंट्रॅलिटी केंद्र येवकारिस्त. आनी हें मागणें ह्या बुकांतलें आमी सांगता. आमी म्हणटा मिसल अजून सांगता. पवित्र सभेचें मागणें सर्व सांगता. एक मागणें तें एकवटीत जावन सगळे पवित्र सभा मागता. देखून तूं वेदी मुखार तुजी खाणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर. कोणाक तुजे विरोध आसा? तुज्या भावाक. तुका न्ही. जेजू कसो म्हणटा पळय, जर तूं वेदी मुखार येताना
तुझ्या भावाक तुझे विरोध कितें आसा म्हणून तुका उडासयत जाल्यार पयलें वोस तुजी काणीक थंय सोड, वेदी मुखार सोड, पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. तें मागणें देव आयकना नाजाल्यार. भावाक म्हजे विरोध आसा, आमी कितें म्हणटा, फादर म्हाका कांय ना फादर, ती आयल्यार हांव उलयतां फादर. जेजू म्हणटा तूं वोस. कित्याक? द्वेश एक बंदडी, द्वेशांत आसलो व्यक्ती येवंक जायना. क्रिस्ताच्या मोगान खालतो जावन तूं वोस, क्रिस्ताच्या नांवान तूं वोस, ताजो द्वेशाचो काट बांद तुटोवन पडटलो. तसली सखत मागण्याक आसा. आमी चिंतचें, फॉरगिवनेस बोगसाणें सलवणी न्ही, फॉरगिवनेस इज विक्ट्री, जैत. कुमसार सलवणी न्ही, कुमसार जैत. विच्छिक पूत बापाच्या मोगा फाटी येयलो सलवणी न्ही, जैत. जैत जोडी जाय, आमी विधेयी जाय, देवाच्या उतराक खाल जाय, त्या उतरा प्रमाणे जिये जाय. तुजी काणीक वेदी मुखार सोड, पयलें वस राजी जा, मागीर येवन तुजी काणीक भेटय. ती काणीक कितें आमची देवाक दिवचें, आमकांच आमी देवाक समर्पूचें. समर्पूचे पयलें काणीक ती योग्य आसा की पळय, प्रतिकार, ह्या परीकपणो, द्वेश, हगें, मोसूर, झगडें, जिद्द, हें सक्कड भितर वायटोटण्यो, सोयो भितर आसा ते युकरिस्त्यो भेटोवंक जायना. जेजू आमकां शिकोवन दिता. ह्याच 5व्या आवास्वारांत 43:3 आनी 43:4 अशें सांगल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर, तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर, पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कितें म्हणटा? दुस्मानाचो, जेजून सांगलें दुस्माना कडेन राजी जा. राजी जा म्हळ्यार कितें? मोग कर. आमी मोग करता गी सायडीन म्हणी शांती दिवंक मेळ्ळ्यार देवा म्हजे ओत्तो मेळ्ळा गी दळटीर अतिशें गोंवता हांव. आमी वाड्यांत पुरो जाणांक सांगता हांव, ते कुटुंब सांगना, फादऱ्या कडेन सांगतात, आमी सांगूं वचना फादर. तुमी घाल्या मोर्नाचें सरामनी करतात कितें. पळया, आज मनशाचो द्वेश, तुज्या दुस्मानाचो मोग कर, तुका दग दितल्या पासत माग. थोड तुमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून केदाळ जाता, दुस्मानाचो मोग कर, दग दितल्या पासत माग. आज आमकां वता आमच्या गांवांत, आमच्या भारत गांवांत मस्त कश्ट आसात आमकां क्रिस्तांवांक. कश्ट आसा म्हणून भियोन भितर बसचे परज आमी न्ही. आमच्या कडेन कातेर आसा, देवाचें उतर, पवित्रत्म्याची तालवार. त्या खातीर बायबल वाचा, एक चॅप्टर वाचा. तुमच्या घराचेर कोणी कांय करूं तुमकां सकाना, तुमची कामां आशिर्वादी जातलीं. दुस्मानाचो मोग करा. खंयचो पार्टी, खंयचो व्यक्ती, खंयची जात, खंयचो धर्म, तें पुरो सोडून सोडा. तांचे खातीर मागा, तांचे पवित्रत्म भरच्या खातीर मागा. 5 कण तेर्स म्हणटात की घरा तुमी? म्हणनात कोण ना पाद्र्या न्ही गे, कांय सांगना ती, गुत्तू ना म्हाका. म्हणटात गे, म्हणटात ते तेर्स म्हणटाना एक कणांत एक तेसावान दवरा. बेश्टें न्ही. पयलो मिस्तेर म्हळ्यार आमच्या बाबा, दुसरो मिस्तेर म्हळ्यार आमच्या बाबा. कोणा खातीर भेटयता तो? एक कणान जावं बरो तुमी कुटुंबा खातीर मागता, तुमच्या कुटुंबा खातीर, संवसारल्या सर कुटुंबा खातीर. हांव केदाळे तेर्स भेटयतना आमी हांगा जावन सकाळीं भायर सरतना आमी एक तेर्स म्हणटा हांव, ताजे ओटूच ते डिवायन मर्सी म्हणटा हांव. कारण कितें? हे 20 कण आसात मिस्तेर मागणें गरजेचें. हे मिस्तेर बायबल आदारीत, कोणेंय घडिल्लें न्ही. 5 संतोशाचे, 5 उजवाडाचे, 5 दुखीचे, 5 आनंदाचे. संतोशाचे जाल्या उपरांत आमकां येतात उजवाडाचे, उजवाडाचे जाल्या उपरांत दुखीचे, दुखीचे जाल्या उपरांत आनंदाचे. मोरी खबर दिता, बोडवो मोरये खबर दिता, एलिझाबेथीची भेट करता, जेजू जल्मता आनी टेंपलान भेटयता, सुकलो भुरगो जेजू मेळटा. ताजे उपरांत जेजू बावतिजम घेता, अपरगटणी करता, मन परिवर्तनाक आपोवणी दिता, रुपांतर जाता, युकरिस्त करता. मोळ्यान मागतना रगत गमेता, जेजू कम्या बदून शरबदांनी मारतात, कांटेचो मुकुट सांडसितात, खुरीसून कालवार पर्वत पर्यंत येता आनी खुर्सार प्राण करता. तेय मुग्धना. तो जिवान जाता, सर्गार चडटा, पवित्रत्म्या धाडटा, अवकार बऱ्यो कुडी आत्मे सुमे सर्गार व्हरतात. तशेंच सुपान सर्गा संवसारची राणी म्हूण कुरवार. 20 मिस्तेर. कोणाचो तेर्स? कोणाचो तेर्स? मोरयेचो तेर्स. कोणाक म्हणचो आमी तेर्स? तेर्स आमी कोणा भेटोवचो? त्रिएक देवाक, भगवंत त्रिंदादीक. मोरयेक म्हण नाकात. मोरये सांगाता आमी मागता.
मोरी एक नाही, मोरी 100 तेर्स. कोणा भेटयता हांव? त्रिएक देवाक. त्या खातीर आमी आमचे मागणे बापा लागीं येता. मोरी आमचे सांगता, सांता भक्त आमचे सांगता सातो वडो. त्या तेर्सा वेळार सगळीं आमच्या खातीर मागतात. आमकां दोळ्यांक दिसनात, बावर्ती आमच्या खातीर मागतात. आनी एरियेका त्या सवा वेळार जावं पुरो हांव केदाळे पयले आमच्या कुटुंबा खातीर, फिरगज कुटुंबा खातीर, DACC खातीर, हेसूस स्पर्श आमच्या पंगडा खातीर आनी WhatsApp, ईमेल, फेसबुकाचेर कोणें पुरो मागणी सांगला तांच्या खातीर आमी मागता केदाळाई. दुसरो कळना केदाळाई संवसारांतले 750 करोड कुटुंबांत लोक आसा तांच्या कुटुंबा खातीर, आवय बापूय खातीर, अंथरुणार असल्या खातीर, भुरग्यां मळा खातीर, युवक युवती खातीर, इस्कॉल कॉलेजी शिक्षा खातीर, तशेंच पती पत्नी खातीर, भुरग्याचे देणे नासलेल्या खातीर, गर्भे स्त्रियां खातीर, काजारा सोयरिको मेळ्ळ्यातल्या बऱ्यो सोयरिको मेळच्या खातीर. दुसरो कर्ण. तिसरो कर्ण आमी भेटयता हांव पवित्र सभे खातीर, पापा साहेबा खातीर, कार्डिनल, आर्च बिस्प, गोवळी, याजाक, रिलिजियस, प्रोविन्शियल, सुपिरियर, जनरला, तशेंच सेमिनरिस्ट, देव वापोवणी, कॉन्व्हेंटान शिकची, रिटायर्ड जाल्ले याजाक, जावं पुरो देवातावन पयस गेले तांकां देव पवित्र आत्म्यान बरोवन दी. तांचे आवय बापूय खातीर एक्टीव जावन आसचे, DACCचो सगळे आमच्या इन्स्टिट्यूटचे आशिर्वाद आमी मागचे. आमचे दोन पयस गेले पंगड, रिट्रीट मंदिरां, रिट्रीट सेंटरां, मागणा ग्रूप, कितले मागूंक ना आमकां, त्या कारणान मागचे. चवथ्या निराश्रिता, निर्गतीक, अनाथ, विधव्य, विधुरां, घरदारनातली, एका वेळच्या काडणातली, शेतकारी, रईत वर्गाचे तांच्या खातीर मागया. कामेल्या खातीर मागचे. आस्पत्रेंत आसची, जिवन मरणामध्ये झुजशी, व्हेंटिलेटर आसची, या क्वारंटायन जावन आसची, मारणांती पिडेक वळाक जाल्ली, अंथरुणार आसची, वैजा खातीर, नर्सां खातीर. 5वो मिस्तर आमी म्हणटा हांव सडावतो पॉलिटिशियनां खातीर, आमच्या अधिकाऱ्यां खातीर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गव्हर्नर, अध्यक्ष, डिक्टेटर, सर्वाधिकारी, राई राणयो, हे सगळ्या संवसारांत राजवट कोण चलयता म्हळ्यार तांच्या खातीर. ताजे उपरांत जड्जां खातीर, लॉयरां खातीर, तशेंच सैन्या खातीर, पुलिसां खातीर, प्रोफेसरां खातीर, टिचरां खातीर, अपराध्यां परिवर्तन, निरपराध्यां सुटका, आमी सगळ्या तेर्सान सगळो संवसार ओट्टो घालयत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर आमी कुटुंबान करचे मागणे आमी मागूंक आसा आमच्या भारत गांवा खातीर. आमचे कडेन अशें एक खातीर मागणे, ते मागणे देव आयकता. इस्रायल परजेचे मागणे आयकले देवान. पवित्र सल्ल्यान प्रवादीचे मागणे आयकले. पवित्र सभेचे मागणे आयकता. दुबाव नाकात. तशा दुस्मना खातीर माग. दुस्मन असो मोग कर. दग दितल्या खातीर माग. हर एक सांत भक्त मारतीर मरतना तांणी मागलें. स्टेफाना फातर उडयतना स्टेफानान मागलें. जेजूनच देख दिली बापा, ते कित्याक करता तें जाणा नाका बक्षी. हांव चिंता आज आमी वाचून उरले हांव जाल्यार जेजून कुर्सार केल्लें तें मागणें. बापा त्या याजाका बक्षी, रिलिजियसा बक्षी, त्या फिरगज कुटुंबा बक्षी, त्या फिरगजी बक्षी. आज आमी जियेता हांव ताज्या काकुळतीची काळार जियेते आसा हांव. आनी हे पुटी जेजू येता, तो फैसल दिवंक येता. थोड बारीक कश्ट आसतले त्या खातीर आज परिवर्तन जा. तुझे मागणे जिमीत बळोवन करून घे. दग दिल्या पासून तूं माग. म्हाका उडास आसा. एक पुटी भयणीन म्हाका फोन केल्लें, सांगूंक लागली फादर ती बारी उपाद्र दिता फादर शेजाऱ्यान, तिचें तोंड घे, जीब घे, ती बारी डेंजर. हांवें म्हणलें बाय तूं कांय उलोवं ना. हांवें उलयलें म्हज्या जिबेच्यो, तिची जीब बारी स्ट्रॉंग. जिबो स्ट्रॉंग जाता मागीर रॉंग जातना फादरा वाड्या जावन येतात. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हणलें कितें करचें ना फादर, तुमी हें मागणें करा. तिणें तोंड बंद करून मागणें करा. म्हळ्यार म्हज्या मागण्यान फेविकॉल फेविस्टीक आसा म्हण चिंतला म्हणना. हांवें म्हणलें बाये तूं तिच्या खातीर माग. तिका राग तकलेक सोडलो. तुमकां पाद्रा बा मागणें आमकां हांगा झगडे. हांवें म्हणलें तूं जेजू पाती येताय की देवसार? हय देवसारा कितें ना. हांवें सांगलें बायबलांत उतरकांड वाचलें. तुज्या पेल्याचो दुस्मानाचो मोग कर. दग दित्यान बसो तूं माग. सर्गीच्या बापाची तुमी भुरगीं जातल्यात. ती म्हज्या लागीं विचारता कातोलीक बायबलांत बरोवन आसा गे फादर? आमी कातोलीक बायबल उक्तो करचो तूं न्हय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांवें म्हणलें बाय एक कातोलीक बायबलांत बरोवन आसा. त्या खातीर हांव तुमकां 3 दीस जावन तुमी रेतेर पळयतात. बायबलाचें उतर सांगून दितें आसा. बायबलांत कितलें रिचनेस आसा, कितलें आशिर्वाद आसा, ग्रेस्त काय आसा आमकां बायबलांत कळटा. आमी क्रिस्तांव धर्म आमचो जिये जंय देवाच्या उतराच्या आदाराचेर. देवाचें उतर आमकां तालवार, पवित्र आत्म्याची तालवार म्हूण सांगलें सांपावलान. हांवें म्हळें तिच्या खातीर माग. एक कण तेर्स तिच्या खातीर माग. कशें मागजे? पवित्र आत्मा भरच्या खातीर माग. राग दवर नाका. जेजू पवित्र आत्म्यान तिका बोरू. देव सांगता कोणेय नासवचे देवाक आशा ना. 3 म्हयने उपरांत म्हणटा फादर म्हाका आनी एक त्या साव आसा मागा फादर. हांवें विचारलें ती कशी आसा शेजारन. आतां बरो समज जालें फादर तुमचें टॅक्नीक वर्क जालें. हांवें म्हणलें म्हजें टॅक्नीक न्हय बायबलाचें टॅक्नीक. तांगेर पत्राडे गेल्यार आमगेर हाड दितात फादर. आमी गुळयांकीर गेल्यार तांगेर व्हरून दिता हांव फादर.
शेजारां एकामेका मोगान जिवोवचें म्हळ्यार कशें भोगसून जिवोवचें झगण पडनाकात सेज सांबारां एका वाटे खातीर एका दोऱ्या खातीर एका माडा खातीर एका माडये खातीर हांवें पळयलां कितलींशीं घरां बापूची भुरगीं एक वणो त्या सायडीन एकलो भाऊ ह्या सायडीन एकलो भाऊ ही तांच्या कडेन उलयना ती हांच्या कडेन तांगेर तेर्स म्हळ्यार हांगेर आयकता हांगेर तेर्स म्हळ्यार तांगेर आयकता तेर्स करतात की नाही मोरनाचें घर कितें राग खंयचे कर्म असो राग खंय येता आमी राग दवरनो देवाचें राज खंडीत जोडिना हांव देवाचें राज जाय जाय देवान सांगलें बरें आमी जियेवया बायबल सांगता ती देवाचें राज जोडशीनात हागे मसूर झगडें दवर तें मागणें देव आयकना मागण्याचो स्पिरीट आमच्या थंय जाय जाय आमी एकामेका बोगशी जाय एकामेका खातीर माग जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पहिल्या कोरिंथकारा बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 पहिल्या कोरिंथकारा बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आमकां कित्याक आमच्या मागण्या जिवितांत कितें गरजेचें तें हांगा बरोवन आसा पहिल्या कोरिंथकारा बरयल्लें 11 अवस्वर हांव वाचता तुमच्या खातीर आयका मागणें भोगसाणें आनी आमचें युकरिस्त आकाशचें कनेक्शन कितें अवस्वर 23 जें कितें सुमेलचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां कोण म्हणटा सांत पाऊल म्हणजे सुमयेन शिजून तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तुमचे बसत दिवची हे म्हज्या उगडासा करा हो उंडो कॉन्सेक्रार करतना उंडो न्ही जेजूची कूड तेच बरी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थिरकेल्लो नवो सोल्लो जितले बोटी ती तुमी पियेतात तितले बोटी ती म्हज्या उगडासा करा हांगा उगडास म्हळ्यार आमी वर्साचो बाबाचो मायचो भुरग्यांचो उगडास काडटा मोरनाचो तो उगडास न्ही हांगा हर एका येवकारिस्तान जेजू आमचे मदें हजर आसा इज प्रेजेंट अस्तित्व ताचें आमचे मदें आसता कित्याक जितले बोटी तो उंडो खातात ही काल्स पियेतात तितले बोटी सुमेचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात आमी कितें परगट करतले हांव ह्या जाग म्हणटा बावर तसो गुट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवान जाला जेजू नव्यान येतलो पळया जेजूचो गुट तो आमी परगट करतो मिस्तेर आमकां मात्र कळीत आसा तें येवकारिस्त दुसऱ्यांक कळीत ना कितें म्हणून मग भाव भयणीनो युकरिस्तीक मागणें हें मागणें युकरिस्तीक येवचें तें व्हरतें आशिर्वाद भलायकेचें मागणें तें मुंदरून सांगता पळय आयका देखून जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता कितें नासतना म्हळ्यार अर्थ कितें फावो नासतना म्हळ्यार अर्थ कितें राग दवर द्वेश दवर मसोर झगडें हागें दवर तशेंच वायट वडण्यो सवयांक गुलाम जावन अनैतीकपणान कामुकपणान जियोवन तो वो उंडो खाता जो कोण फावो नासतना उंडो खाता वा सुमेच्या काल्सिंतले पियेता तो सुमयेच्यो कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता पण आज तुमी सांगो बरो हांव कुमसार जायना आसतना कुमगार खाणेल्यार पदऱ्यावा खाल्ले जाता पदऱ्यावा कांय जायना बेजार जाता पूण तूं क्यास्त खाताय तुजी जडती जाता सुमयेच्यो कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता ह्या पासून तूं हर एकलो पयल्या आपली जडती करूं त्या खातीर मिसाच्या बलिदानाक येताना बापाचे पुताचे पवित्रात्मेचे जाल्या उपरांत हे येवकारिस्ती बलिदान फावो ते बरी भेटोवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया म्हणटा पाद्र्याक आमी सक्कड मागीर कितें म्हणटा हांव पातकी थोडी पातकी त्या टायमार गरजे भितर आसनात सोम्या काकूतकर म्हणटाना धांवन येतात लेट कर आनी थोडी महिमा दिवंक येतात लेट कर आमच्या इगर्जेन बारीक बारीक चापड्यो आसात पापाचे पुताचे म्हणटाना अर्दी इगर्ज मागीर हांव पातकी म्हणटाना तवळत थोड्या पातकी भितर विकतात मागीर महिमा म्हणटाना थोडी महिमा दिवंक येतात आनी आमच्या इगर्जे कश्यो गे म्हळ्यार कोण आडाल्यार दिसनात हांगा एटलिस्ट थंय हांव हांगा तावन कोण येता पाद्र्या गेटी कडेन दिसता पाद्र्याबाच्या दोळ्यांत हांव सुकय जाय न्ही ती भितर येनात पाद्र्या प्रार्थुया म्हणून आमेन म्हणून तिशीन गुंतात आनी इलो इशीन गुंतात म्हळ्यार हांव पयल्यान तायलां म्हूण दाखोवंक
आमी युकारिस्ताक 15 मिनटां म्हणी पयले येवन बसोसय. जेजूकू आमी सेवंक येता, जेजूकू आमी आराधन करूंक येता. युकारिस्त आमचे मोळू आनी शिकार केंद्र जावन आसा. त्या खातीर तो सांगता तो गुन्यांवकार जाता. आमी काकुळत मागता, ही सगळे मिसाचे बलिदान ताजे काकुळत जाय. आमी अस्कत जर तर महापतकां केल्यान पतकां केल्यान आमी कुमसार जायचंय. कुमसार जायना शिवाय महापतकांत आमी कुमगारकाण घेवंक जायना, तो आशिर्वादी जायना. मग भाव भयणीनो आमकां सांगता गुन्यांवकार जाता. त्या पासून तो एकलो पयले आपली जडती करूं, आमी शिपातकां वळखुया, पश्चातापया, उपरांत तो उंडो खावं आनी उंडो पियेवं. जो कोण ओ उंडो कितें म्हणून समजनासतना खाता आनी पियेता, तो आपलीच क्यास्त खाता आनी पियेता. पळया, जो कोण हो उंडो कितें म्हणून समजनासतना खाता आनी पियेता, तो आपलीच क्यास्त खाता आनी पियेता. जुदासान जेजूक विक्रीत केलें. कितल्या नाण्यांक? 30 नाण्यांक. निमाणें शिवणार जुदासी बसुल्लो 12 जाणांशी सामोदें. पूण जुदास नाटा करतलो, मेस्त्रीक विकुल्लो 30 नाण्यांक युकारिस्ता बसुल्लो. शिजू कळ्ळें हें युकारिस्त भेटोवचे पयलें शिसांक म्हजे वयर कितें आसा. जेजू सांगलें तुज्या पेल्याक बाबाक कितें विरोध आसा, पयलें तूं वच राजी जा. शिजू शिकयलें मात न्हय, जेजून कर दाखयलें. शिजू उठलो, हातान तुवालो घेवन उदक घेवन तांच्या पांयां लागीं गेलो. जावं पुरो ताजे उतरां शिसांक दुखली. हर एक काशिसाचे पांय ताणें दिले, उमेद दिले, दोळ्यान दोळे दवरून तो मोग करता म्हूण ताणें सांगलें. कोण आपणाक गठान पाराधीन करता, फाटल्यान बालो तोपला, म्हज्या सांगाता 3 वर्सां रावन म्हज्या बशेंतले गांवून म्हाका विक्रीत करता, कशें जायत. जेजू ताच्या पांया मुळाक येता, ताचो पांय धुता. संकेत इतलोच हांवें ताका संपूर्ण बक्षिलां. पांयांक हुमो दिता, दोळ्यान दोळो दवर सांगता, जुदासा हांव तुजो मोग करता. जुदासाक जेजूचे दोळे पळोवंक जावंक ना, जाल्यारय उठोवन वचोना तो. पळया, जाल्यार उठोवन वचोना. शिजू युकारिस्त भेटयता, उंडो मोडटा, सगळ्यांक तो उंडो दिता. जुदासी उंडो खाण घेता. पूण तो उंडो खाण घेतना ताजे भितर कोण रिगता? कोण रिगता? जुओं सुवांजेल 13:27 जॉन 13:27 सांगता, सैतान ताज्या भितर रिगता. म्हळ्यार ताज्या भितर एक ब्लॉक आसा. दारार बडयते आसा, उक्ते गेल्यार भितर येता, ब्लॉक करून दवरला हिंगी. द्वेश एक ब्लॉक, पतकां एक ब्लॉक, अनैतीकपण एक ब्लॉक, हगे मोसोर झगडे एक ब्लॉक, दुस्मनकाय एक ब्लॉक. आज काळीस उक्तें कर, काळीस नितळ कर, काळसांत हांव मागणें कर, हांव भितर येता. खेदळ तुमी ब्लॉक करना, हांगा येवन युकारिस्त घेता, तो मालदीसांव जाता. युकारिस्त तामासो न्ही, युकारिस्त ड्रामा न्ही. युकारिस्त आमी त्या भुक्तीन भावार्थान घेवंक आसा. सुदासान घेतस देवाची प्रसन्नता भितर वचोंक ना, देवाची कृपा ताका मेळोंक ना. ताजें हागें, ताजें मोसोर, ताजें झगडें, ताजें जिद्द, ताजो घात, तो उठोवन भायर येता. सैतान रिगता. आज कितें म्हणटात, ताका देंवसार लागला म्हणटात न्ही. आज कोणा देंवसार लागला? जुदासाक. थोडे आसात, हो पद्र्या वाचता म्हणसर ताज्या हातांतलो हांव कुमगार काण घेना, म्हळ्यार कुमगारा भितर पद्र्या बसोना आमचेंतला तांणी. हो विकार आसता म्हणसर हांव मिसाक येना. तुवें मिसाक येवचे विकारा खातीर न्ही, जेजू खातीर. द्वेश दवरून खंयचेय करनाका. जावं पुरो लल्लान गडिता, भिन्नाभिप्राय येतात एका फिरगज कुटुंबान, पॅरिश कावन्सिलान, युवा संघटनामध्ये, न्हय आमच्या इगर्जेच्या वडिलांक कोर्टाक घालचें, न्हय झगडें करचें, समाधान अडूक पळोवचें जावन आसा आमचें फिरगज कुटुंब. खंय समाधान ना, देंवसाराक इडें दिनाकात. तो इल्लें इडें दिल्यार पुरो तुमकां लगड काडटा. हांवें तुमकां वडोल सांगलें, बांदूंकू कश्ट, मोडूंकू सुलाभ. देंवसार येता चोरूंकू, लुटूंकू, नाश करूंक, जिवेशी मारूंक. हांव आयलां जीव दिवच्या खातीर. आज आमचें क्रिस्त सारको मानवभाव म्हळ्यार कितें? माया मोगाचें, भाऊ बांदवपणाचें आमचें बिरगज कुटुंब, आमचें घराणें, आमचें वाडे जमत, आमचे वाडे माया मोगाचें.
तो मनोभाव आमकां क्रिस्ताचो मनोभाव, वखसाणेचो मनोभाव, मागण्याचो मनोभाव आमचें थंय आसा जाय. जुदास भायर गेलो, होगडायलें ताणें ताजें जिवीत, निराश जालो, जीव घातकर मेलो, गिल्ट फिलींग, अपराधी मनोभाव आयलो. पेद्रू निनेगार केलें, पूण पेद्रू पश्चाताप पावलो, देवाच्या मोगाक फाटी आयलो. आज आमी मागणें म्हळ्यार देवाच्या मोगा फाटी येवचें, खुमसार म्हळ्यार देवाच्या मोगाक येवचें. युकरिस्त देवाचो मोग, आगापे देवाचो मोग, त्या मोगान आमी एक जाता. तो भावबंदोपण आमकां क्रिस्ताचो मनोभाव आमकां लभता युकरिस्ता द्वारे. मुखार सून सांगता, कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हणून समजनासतना खाता आनी पियेता, तो आपली सुख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जाण अस्कत आनी पिडेस्त आसात. कितें जाल्यात? अस्कत, पिडेस्त जाल्यात आनी तुमी मोर्न पावल्यात. पण हांव सांगना, बायबल सांगता फावो नासतना उंडो घेतल्यार, सुटावें खुमसार जायनासतना महापातकांत रावून उंडो घेतल्यार, ब्लॉक करून उंडो घेतल्यार तो अस्कत जाता, तो पिडेस्त जाता, तो मोर्न पावता. अस्कत काय इतू आसना, कितले विटामीन टॅबलेटां गिळल्यार, कितले बोंडे पियेल्यार कांय जायना. वीकनेस. सेकंड, पिडेस्त. कित्याक आमी पिडेस्त जाता? आज झडती करी आमचीच. तिसरें, मोर्न पावल्यात म्हळ्यार मोरोन एक पोटी मिस्त्रे गेल्यात म्हणून अर्थ नाही. तशें गेल्ल्या जाल्यार बारी बरें जाता, एकच पोटी ताचो विशय. जिवांत आसतना समाधान ना पळया, एकामेका उलयनान पळया, मोर्न. पयल्या जुवांचें पत्र 3रो आवासवर 15वी ओळ सांगता, जो आपल्या भावा लागीं द्वेश दवरता तो एक कुनिगारच सई. खंयच्याय कुनिगारा थंय सासणाचें जिवीत ना. पयल्या जुवां बरयलें पत्र 2रो आवासवर 9-11 सांगता, तूं उजवाडांत आसा म्हणून भावाक द्वेश येताय, तूं काळोखांत आसाय. आज आमी काळोखाची पोर जागी उजवाडाची पोर जा. द्वेश काळोख, राग, क्रोध, मोसर, वायटोटण्यो, सवयो काळोख. आज अंधकारांत उजवाडाक आमकां जिजून हाडल्यांत. ती पिडेस्त, ती अस्कत, ती मोर्न पावल्यान. पूण आमी आमचीच पयलें जडती केल्ली जाल्यार हे परी देवाचे जडते काल आमी येती नाव. म्हणून संवसारा बराबर आमकां केस्त मेळना जावच्याक समीच अशें आमकां शिक्षा लावन नितीच्या वाटेर हाडटा. देव आमकां नितीच्या वाटेर हाडटा. आनी ह्या पासो तो म्हज्या भावानो, तुमी जेवणा सांगाता मेळटाना एकामेका राखून रावा. बुकेलो आपल्या घरात जेवन येवं, ना तर तुमचे जमतच तुमचे जडते कारण जायत. हेर संत विशयान सांगूंक आसा तें हांव तुमकां आयिल्ल्या वेळार सांगता. तो सांगता, एक वोट तुमच्या मदें ना. तुमी एकली एका रितीर करते आसात. एक फिरगज विगार, थंय पॅरिश कावन्सील, एक आमकां नियम आसात. आमकां जाय जाल्ले बरी न्ही जियोवचें. ह्या जाकान ताणें जाय जाल्ले बरी जियोंक जायना. त्या फिरगज कुटुंबांत ताणें पवित्र सभेच्या त्या गायडन्सा मार्गदर्शना प्रमाणे जियोंक आसा. आज आमकां मार्गदर्शन बायबल दिता. आज आमचें मागणें जिवीत कशें आसा? भावार्थान मागण्यान आमी घट जाय. आमी काळजान तावन बक्षी जाय. बक्षिनांतलें मन गूण जायनातली पेडा. युकरिस्त बोगसाणें. तो जिजू आमकां बक्षिता, आमकां गूण करता, आमचे भितर तो येता. तर आयच्या युकरिस्तांत आमी मागया, जेजू मागण्याच्या जिवितान बळोवन जावन जियोंक, उपादेशांचेर, सक्रामेंताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक, देवाच्या उतराच्या आदारान जियोंक, मोरये मायेच्या भुक्तीपणान आमी आमच्या कुटुंबान जिवीत क्रिस्ताच्या मनोभावान बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी, बोळ दी, घटाय दी. आनी आयच्या ह्या रितीरींत आमकां तूं अभिशेक कर म्हण आमी मागया. आमी सर्व उबी रावया. दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया. दोळे आमचे धांपया. एक घडी भर आमी आज काणयेक भेटोवंक वेता. ही काणयेक भेटोवंक वेच्या फुडें आज आमचे लागीं दिवंक कितेंच ना जेजू. हे दुखेस्त काळीज आज हांव तुका भेटयता. हे दुखेस्त मोन बायबल आमकां सांगता, दुखेस्त काळीज आनी दुखेस्त मोन देव केदींच नेगार करिना. देव तें पळयता, आशिर्वादीत करता, सुटका दिता.
कोणाक आमी भोगसूंक आसा, कोणाक आमी दुखयलां, कोणें आमकां दुखयलां, कोणें आमकां भोगसूंक आसा. जेजू भोगसणेच्या स्पिरितांत म्हाका भर. म्हजें मागणें जिवीत भोगसण्याचें जावं दी. म्हजो भावार्थ भोगसण्याच्या स्पिरितान बरोवन दी. ह्या पिरगस कुटुंबा वयर आसची सर द्वेश तूं निश्क्रीय कर. कुटुंबा हांगा शर्येक वाडे जमत यो. हर एक व्यक्ती कुटुंबाभिशेक जावं दिता. ह्या विशेश बापान ह्या भेटवणेंत आमी आमच्या कुटुंबां भेटयता. आमचो द्वेश आज सांडता. आमी राजी जाता. आमी संधान करता. समाधान जियेता. तुज्या मनोभावान आमच्या कुटुंबां बांदून हाडटा. दोनी हात आमचे वयर उबारुया. सर्व आमी सांगाता मेळोन देवाची मजत मागया, स्तुती करून. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान हालेलुया, सुखदान. हालेलुया, हालेलुया, व्हडा सुखदेन. हालेलुया. सर्वेस्पर बाबा तुका का होगला बोकाणे दिता. आमचे मागणे जिवीत भावार्थ बळवून कर. आमचे उकारिस्तेक मागणे आमी भेटोवची बली आशीर्वादीत कर. हरये पुढे उकारिस्ताक येतना भय भक्तीन येवकू भावार्थान आमी वांटेली जावंक कृपा दी. आमच्या जिविताचे अंकर बंदड्यो वाईट सेक्कड पयस करा. टच आवर फॅमिलीज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बसया आमच्या जाग्यार. कितें दिव आमी तुका जावन आमची काणी मोकाळ बापा. जावन आमची काणी तुज्या पातकी भुरग्यांचै मोग तुजो अधिक मोगाळ बापा. मोग तुजो अधिक बापा. आमचे म्हणलें कितें बापा जावन आसा तें तुजें. आमचे म्हणलें कितें बापा जावं आसा तें तुजें. देखून जेजूक आमी ओपून दिता. जावन आमची काणी जावन आमची काणी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बाबा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. कणवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या कोट्यापणांतली नितळ कर. आनी अशें तांची दानां तुका मानू. खरें सूख तूं तांकां बसयताय देखून फटकिऱ्या येता दोसपणांक ती लाभदान अशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित बापा, सर्वपदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व कळे आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो, हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतेल्याव, अशें आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतेल्याव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्याव आनी आमकां सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्याव. हे परी आमच्या सोडवणेच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दरबाराचो सर्वेश तू, सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा, तूं करोस पवित्र, तुंस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमी घेयात आनी खायात, ही म्हशी कोडू तुमचे पासत समर्पणशी. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुबेस्त मनुश्य पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सो घोट पर गोटूया, मी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रेतुमेचेर विस्तारली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जरल्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तेका प्रिती मोगांत वडय. चिवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करूण मागतांव. अंकवार मोरये देवाच्या माये संगाती तिचो पती सांजुजे भाग्यवान धर्मदूता दोमींग आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वनंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पविसाव, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी स्वर्गा जाता तशी संसारा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें मुर्वश्य नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सरां कांतांतली वाटाय. पृथ्वी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना, तुझी ससनाच्या ससना. सोम्य जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. येसुदेवा बायन्नात्मके बा ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾಯೇಸುದೇವಾ ಬಾಯೇಸುದೇವಾ ಬಾಯನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾಯೇಸುದೇವಾ. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, दैवी जिवीत दिता ते जेवणान तूं आमकां पोसताय. तशें गटयेन आमकां पातकांतले उबारून तुज्या कृपेन मैपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता तें तुजें दैवीक जिवीत आमचे नवे जिणयेचे दिसपडटे सालीन दिसती पडूं दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सकट दिंबी घालया. जेजूक आमच्या मदें आराधनांत आमी आमकां समर्पण आराधन करया. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ. सगळी सांगा बा येसुदेवा.
के बा ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ತಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾನಿಗಿ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವನಿಗಿ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವನಿಗಿ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವನಿಗಿ ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸಕ್ಕಟ್ ಸಂಗತ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಮಾಡೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಯೇಸುವೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮका दुआ पड़ो अभिषेक करी आराधना हालेलुया 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 लॉर्ड हालेलुया 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 आराधने ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ त्रयेक देवने भगवंतरी दादी आमी आराधन करया या युकरिस्तान तो जेजू करोस आजार आसा 3 दीस तावन आमी राखून रावल्या हांव आज रेतेरीचो 3रो दीस जुआंचो आंजेल 7वा वस्वर 27 वळू 37 वळू अशें सांगता परबेचो निमाणो दीस जेजू शिसांक सांगा लागलो आनी थंय आसलेल्या लोकांक सांगा लागलो जो कोण थानेला तो म्हजे सरशी येवं दी म्हजे हांव जिविताची झर वळटा ಬಾಯಾರಿದವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕುಡಿಯಲಿ ಜೀವ ಜಲ ಹೊನಲು ಹೊನಲಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು all those who are thirsty come to me I will give you the living water आज मंगळच्या भावानो भयणीनो तानेन आमी आयल्या जेजू समोर आमी आसा आज जेजू आमकां अभिषेक करता एजेकिएल प्रवादी 36 वळू 24 एजेकिएल 36:24 तांकां तांच्या राष्ट्रांतली हांव एकठांय करतलो I will unite them ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು तांचेर हांव नितळ उदक शिवरतलो तांचे सर अशुद्धपणांतले हांव तांकां नितळ करतलो आमच्या जिवितांतलें अशुद्धपण मेळेंपण आमच्या मतींतलें अशुद्धपण मेळेंपण आमच्या कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंडांतलें अशुद्धपण मेळेंपण तो काडून उडयतलो हांव तांकां नितळ करतलो तांचेर नितळ उदक हांव शिवरतलो ती नितळ जातेली तांचे पात्राचें काळीज हांव काडटलो तांकां हे मांसाचें काळीज हांव दितलो ती म्हज्या कायद्या प्रमाणे जिवोवचें बरें करतलो मागीर आमी आराधनान एक नितळ काळीज एक नितळ मौन म्हाका रोसून दी देवा म्हजें जिवीत तुज्या वाटांनी चलचें बरें कर देवा जे कितें ह्या रेतेरीन हांवें आयकलां तशे प्रमाणे जिवोवंक म्हाका आत्म्याची सकता जिविताची झर दी देवा ती जिविताची झर सिनाई पर्वतांत थावन वळोवन आयली सिनाई पर्वतार मयशे मागतना जेजू देव तांकां ताच्या कुरपेन व्हरता हो पवित्रत्मो रेटणेचें काम करचे वेळार जंपय मारनासलो हो पवित्रत्मो आकार नातल्याक आकार दिता आमच्या कुटुंबा जिविताक क्रिस्ती भावार्थी जिविताक आकार दिता ताच्या वाटांनी चलचें बरें करता ताच्या मेटांनी चलचें बरें करता आज आमकां आकार जाय तो सुपवित्रत्मो जेजून आमकां बसयलोलो तो सुपवित्रत्मो शिसांचेर पेंतेकोस्ता दिसा देवोन आयलोलो तो पवित्रत्मो आमकां भावार्थान घट करता ताच्या धेण्यांनी भरता ताच्या पवित्रत्मेच्या सक्तेन आमकां भरता अस्त्यस पवित्रत्मेच्या सक्तेन आमी बरोवन जिये जाय बायबल आमकां सांगता निमाण्या दिसा हांव तांचेर म्हजो पवित्र आत्मो वत्तलो शिवरतलो आज आमकां बौतिस्मान तो पवित्र आत्मो मेळ्ळा थिरवणेन मेळ्ळा आयच्या दिसा ह्या आराधनांत
त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी जियोंक ह्या रेतेरेची सकत तो पवित्र आत्मो आमकां बोल दिता, तो पवित्र आत्मो आमकां चलयता. प्रसंग अखेर जाता तर रेतेर आरंभ जाता म्हणजे पवित्र आत्मो आमकां चलयता. आमचें मागणें जिवीत क्रिस्ती भावार्थी जिवीत तो घट करता आनी आमकां नवी रचना करता, आशिर्वादीत करता. आमी मागया सोम्या जेजू, सक्कड सांगता सोम्या जेजू, आयच्या दिसा तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागता जेजू. पवित्र आत्म्यान आमकां तूं मोरू, आमचे भितर अशी अस्कत काय, उणेंपण, पातकां, अशुद्धपण, सर्व वायट पयस कर. तुज्या अमोलेक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. जेजू तुज्या नांवान आमकां अभिषेक कर, तुज्या उतराच्या बळान गूण कर. जेजू आमचेर तूं देवून ये, देवून ये. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या शब्दान, व्हड्या सक्तेन, व्हड्या सक्तेन. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. का जेजू वगळाप जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी सकड उबी रावया. जेजूचेर आमी नदर मारया. ह्या गायान आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान भरच्या खातीर, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरच्या खातीर आमी गावया. निमाणे दिसा, अकरेचे दिसा हांव तुमचेर पवित्र आत्म्याक शिवरतलो, तुमी पवित्र जातेल्यात. हे गायना वेळार आमी मागया सुमया लागीं अभिषेक कर सुमया आमकां, आमच्या कुटुंबाक, भुरग्या बाळांक, किंवा किंवतींक, जोड्यांक, मलगाड्यांक, हांतरुणार आसलेल्यांक, सगळी आमची ही पिरगस कुटुंब अभिषेक कर. दुसरें कितेंच आमकां नाका. आशिर्वादान बोर उशा जिबा रुपी तूं आयलोय. आज आमच्या जिवितान जिविताची जर जावन तूं ये. ए पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवन ये. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ತಳಿಯಬಿಟ್ಟು पवित्र आत्म्या आमचे थंय देवन ये. आमकां हर एकले अभिषेक कर. आयच्या दिसा हे तरेचो फळ जावन तुजी कृपा ह्या भुरग्या बाळांचे देवन येवं दी. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅದು ಬಾರೊಂದು ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. दुनियेंत आमच्या काळजाचे दोळे आमचे दांपया. सिनाई पर्वतार देवन आयलो पवित्र आत्मो. आज ह्या रेतेरीचे आशिर्वाद आमकां मेळोवन दी, आमच्या भुरग्या बाळांक मेळोवन दी, गांवांत परगांवांत आसचेंचेर देवन येवन दी. सिनाई पर्वतार देवन आयलेल्या आत्म्या आमच्या भितर असल्या वायट सकड उपावन उडय. ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಿ.
ಅಂಶವಿರ್ತೇವೋನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಿ. दुनिया तो इरो बारिया सुमियान शेजू सिनाई पर्वत शेर देवन आयलोलो तो सोत्मो आमच्या जिवितान अशे रितीन आमकां पाठय. आमचे भितर अशें उणेपणो वायट सक्कड वायट ओडण्यो वायट सोयो फातकां उलपावन उडय हुमटून उडय. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड ताळ्यान व्हड शब्दान व्हड शक्तीन touch them Lord, power upon them Lord, fire upon them Lord. ಥಳಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. Power upon us, Lord. Fill us with your glory, Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Power. Power. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. दुनियेंत आमच्या काळजां दवरया. पेंतेकोस्त दिसा देवान आयलो तो आत्मो आमच्या बावतिस्मान आमकां मेळ्ळा, थिरावणेंत आमकां मेळ्ळा, एक रितीन तो आमकां जिवाळ करता. पेंतेकोस्त दिसा देवान आयलेल्या आत्म्या आमचे थंय देवान ये उजा रुपी देवान ये आमचे देश भेंग काडून धैर्यसो आत्मो आमकां मेळोवन दी. पिडे शेंबें सैतान शेंबें कोणे मुखार उलयल्यार कोणें उलोवचें, तांच्या मुखार रावचें हर एक इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स काडून उडय. तुज्या धैर्याच्या आत्म्यान म्हाका भरचें म्हूण आमी मागया. ताळयो पेटोवन ಪಂಚದಶಮ ದಿನದಂದು ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಧೈರ್ಯದ ವರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪಂಚದಶಮ ದಿನದಂದು ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಧೈರ್ಯದ ವರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪಂಚದಶಮ ದಿನದಂದು ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಧೈರ್ಯದ ವರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ.
ಪಂಚದಶ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. तुझी सकत वळोगी येवकरिस्तात आशीर्वादित करे कुटुंबा अंतर बंदपास बंदोड्यो पिडा सेडा पयस सोदे पवर्तान मागण्या भेट जावं दे. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. दुनियेत काळज शोधवरा दोळे दंपा आज एक निर्धार करा. आम्ही पवित्रपणान जियेतले हांव जेजू सांगत जियेतले हांव. डिसिशन वी हॅव टू टेक. निर्धार देव आमकां आदार दिता. चॉयस वी हॅव टू मेक. विसवण आमी करूंक आसा. वायट ओडण्यो सवयो जाय की जेजू जाय. आज म्हज्यो वायट ओडण्यो सवयो म्हजी ती मोगाची पातकां सक्कळ हांवें सांडूंक आसा. आज आमकां बरे गुण शेगुण देणी फळां तो दिता पवित्रात्म. ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿಬಿಡಿ. ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿ मागया सुमियान शेजू या आराधनांत म्हजी सर वायट ओडण्यो वायट सवयो हांव त्यो सांडटां. म्हजी पातकां हांव कांटाळटां. म्हाका तुजी काकुळत जाय, दया जाय, तुजो पवित्रात्म जाय. जेजू तुज्या पवित्रात्म्यान म्हाका बोर जेजू पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी म्हाका आशिर्वादीत कर. हालेलुया 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 हालेलुया. दुनिया तोयर उबारून तुम्ही स्तुती कर मागा. हालेलुया 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 हालेलुया. हाला मारा की ब्रशारा बला कर शंदरिया राबारा हाल्फा कोरा राफा 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 हलदरी रमक शरीरा बरा शम्माला किंबिरा बरा होरी 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 होरी. टच लॉर्ड. हालेलुया. तळिये बिटू. ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ದುಶ್ಚಟ ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ಹೌದು ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಉಲ್ಪನುಡೈ ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ದೇವನಿ ಆತ್ಮ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಸಕ್ಕರ್ ಸಂಗತ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬಡತನ ನೋಡು ಸುಬ್ದಾನ
स्तुती देवाचे आशीर्वाद आमकां मेळचे खातीर अंधकार बंदपास बंदड्यो उलपान दिवचे खातीर कोड मोतत्म नवो दोनशे खातीर टच लॉर्ड हील लॉर्ड ब्लेस लॉर्ड नॉइंट लॉर्ड हालेलुया 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 दुनियात आमच्या काळजाच्या दवरया जेजूक एक घडी बरो आमी पळोवया आनी दोळे धंपया आज तुमी संवसाराचे उजवाड जायसय जेजू म्हणूंक लागलो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजे थंय तुमी उजवाड जातेल्यात आनी धरतेचे मीठ जायसय रूस दिसय तुमी क्रिस्तांवां आमी साक्ष जायसय क्रिस्तचो मनोभाव आमचे थंय येसय त्या खातीर आज आमकां अभिषेक जायसय आज एकामेका माया मोगान आमी जियेसय पवित्र आत्मा तुमचे थंय जीव देवून येताना माया मोगाचे देणें तो दिता ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ सुम्या जेजू संवसाराचे उजवाड जावंक संवसारान मीठ जावन जियोंक कृपा दी जेजू बक्षणेची कृपा आमचे थंय देवून येवं दी जेजू तुज्या मोगान आमकां तूं भर अभिषेक कर हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात वयर मारून हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान व्हड शब्दान काळजा तावन जेजू आज आमकां ती सकत दिता आमची अस्कत काय तो खाड नुडयता तुमी पवित्र देवून येताना बोडवून जातेल्यात साक्ष जातेल्यात पावर लॉर्ड टच लॉर्ड तळयो पेटून ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ಹೌದು ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಯೇಸುವೇ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡು ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡು ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ ಸಕಳ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹವಾ Let the power flow. Heal them, Lord. Tell our them, Lord. Anoint them, Lord. ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ನೋಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ಪಾಪ ಮೋಚನ ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ಪಾಪ ಮೋಚಕ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ಪಾಪ ಮೋಚಕ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ
Jesus. Anoint your children. ನನ್ನ ಸತ್ಯ Hallelujah, 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 hallelujah. ಹರೇ ರೇ 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 ರೇ. ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಯೇಸುವೆ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಯೇಸುವೆ. ಪಂಚದಶಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दुनिया तुमच्या काळजाची दवरा. जेजूचे नदर मारा. आज जेजू आमकां हर एकल्यांक पडटा. आज 3 दीस देवाचें उतर आमी नियाळ्ळें. पवित्र आत्मो आमकां उगडासा काडटा देवाचें उतर. लेक्सियो दिविना देवाचें उतर तुमी सदां नीत वाचूंक आसा. आज जाणवाय तो दिता. 22 वर्सां पयलीं जाणवाय नातली म्हाका. देवाचें उतर वाचून 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 ताणें ती दिली जाणवाय. आज आमकांय तो ती जाणवाय दिता, आमच्या भुरग्यांकय दिता. दोळे धांपा. आज देवाच्या उतराच्या आदारान आमी जियेवया. आज आमकां देवान सुवार्थ दिल्या, साक्ष जाय. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान, फिरगस कुटुंबान आमी बोरी कुटुंबां, साक्षीची कुटुंबां जाय. आज जेजूची आमी एक एक हातेरां जाय. हातेरां, बळवंत हातेरां. एक फिरगस कुटुंब साक्षेचें हातेर जाता. जेजू आज आमकांय त्या तुज्या आशिसां बरी आशिर्वादीत कर. आमची भुरगीं बाळां, युवक युवती, देव पळोवणी आमकां लाभचें बरी कर. हांगा तांव जीं देव पळोवणी आसा तांचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांत ती बरी कार्यां, बऱ्या आशिर्वादाची कार्यां चलोवन दीत. आमच्या गांवाचेर दुकोळ पडना जावं दी. आमचे ते कोरोना मारेकार व्हायरस आमकां लागना जावं दी. आमची सगळी भुवी, आमचे हितल, तोट, माड, माडी, जागो अभिषेक जावं दी. निर्गमन 23-25 तुम्ही म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या कानाचेर आशिर्वाद, उदकाचेर आशिर्वाद, येशूच्या वाटेचेर आशिर्वाद, केस्तीची मारीची पिडा तुमच्या घरा लागसार येवची ना म्हणून बायबल सांगता. आज आमी आराधन करतना, आज आमी एका मनान एका काळजान मागतना कितेंच आमचें शिवचें उदक काण रावचो सगळो घर घराणें अभिषेक जातालें भियेजय म्हणना. जेजू आमकां आशिर्वादीत कर. मुझे सांगता मागा सुमिया जेजू, सुमिया जेजू. आयशे रितीन देवाच्या उतराची सकत तुवें कळीत केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आज आमच्या बिरगस कुटुंबान, ह्या DSCCन, ह्या वाराड्यान, आमच्या वाड्यान साक्ष जावन जियोंको बोल दी. वाचलें उतर समजोंको, समजलें उतर जियोंको, जियेल्लें उतर साक्ष जावं कृपा दी. जेजू तुझी बरी हातेरां आमकां कर जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या शब्दान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आयिल्लो हर एक लोक तुझ्या साक्षीची हातेरां जावं दिता, उतराच्या जाणवायेन बरोवन दिता. तळी भेटून ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿರಿ. ಹೌದು ಯೇಸುವೇ. ವಾರ್ತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ. ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿಸಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ. ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿರಿ. ಸಣ್ವಯ ನಮ್ ಕಬೋರ್. ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ. ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿಸಿ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ. ये पवित्रत्म्या ನಿನ್ನಾಳವಾಗಿ आशीर्वादित करम शुभ्या ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ. ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಜೀವ
ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ Yes, Lord, it's your promise. I will anoint my people. ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು दोन्ही हात ಬನ್ನಿರಿ. थकलेर द्वारा दोन्ही थकलेर ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, डोळे दांपा. ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, भाऊ 4-5 बोटी गायताना आशीर्वाद मागता. ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, हालमारक ब्रशारा बलक ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿರಿ. ಅಲ್ಪ ಗೋರ ರಪ 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 ರಪ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರದರ್ ಆಡುವಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. हालेलुया 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 हालेलुया. वडातळा स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्कान शेजू वगळा शेजू महिमा शेजू आराधन शेजू वंदन शेजू जय जय शेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. दुनिया तुमच्या काळजाच्या द्वारा एक गडी बोरदोळे दांपा. देवाचे आशीर्वाद या गायनाद्वारे या आराधनान सुमियान तुमकां आपडला. तुमची गोड मोत ओतमोताणे अभिषेक केल्या. ताका अर्घां दिवया, ताचो अनुभव जोडा. तुमचो उजवो हात ह्या तुमच्या त्या सावां कुशीन गुंडाया. हांगा तुमी त्या सावां बरयल्लीं आमी समर्पण मागता. सुमया जेजू तुज्या नांवांनी त्या सावां ह्या आराधनान समर्पण हांव मागता. ह्या भुरग्यांचें ग्राणें तूं आयकताय. 3 दीस सावन तेरेक आयल्यांत इन त्या सावां बेसावांनी बोर पवित्रत्म्याच्या अभिषेकान बोर ह्या त्या सावां फावो ती जबाब तूं फावो कर. मागलेले हात धरून तुज्या ह्या येवकरिस्ता मुखार मागता आसतना पिडा शिडा गूण जावं दी. कितें बरें तें तूं जाणा आसाय तें तूं तांकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्रत्मेच्या सक्तेन आशिर्वादीत जावं दीत. स्तुती करया आमी. हालेलुया 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 हालेलुया. परत आमचे दोनी हात आमी वयर उबारुया. आमच्या DCC खातीर आमी मागया. उडपी DCC गोवळ्या खातीर
नवीस बाळपणा राष्ट्रीय दिएसीस सूर ह्या दिएसीसीन सेवा दिवचे याजाक रिलिजियसांक सेमिनरिस्ट आनी कितें देवपणे मेळच्या खातीर हांगा पयलें सेवा दिवन वर्गा वर्गी जावन गेले याजाक देवादीन जाल्ल्यांच्या आत्म्या शांती मेळोवन दी रिलिजियसांचेर आशिर्वाद घालून दी हांगा सेवा दिवचो बाप पाऊल रेगो ताच्या भलायके खातीर आनी सेवा तांणी वर्त्या मापान करूंक तांकां बोळू जाणवाय पॅरिश कावन्सील ICYM YCS मोडयार सोडालेटी कॅथोलीक सभा हर एक संघटना आयोग अभिषेक जावन दीत मुश्य खातीर आमच्या येसू स्पर्शा पंगडा खातीर मागा पाप साहेबा खातीर मागा गोवळ्यां खातीर मोणयारां खातीर प्रोविन्शियल सुपिरियरां खातीर सगळ्या संवसारांत कॅथोलीक पवित्र सभे लोकां खातीर मागा आमकां येवचे विरोध पळोवनो फूड करूंक देवाची सकत आमचें थंय काम करूं दी मागण्याद्वारे काम करूं दी व्हडा तळ्यान स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सर्वेस्वर बाबा तुका अर्का होगळा पदी वाकाणे दिता ये DSCC खातीर या बिरगोस कुटुंबा खातीर सगळ्या संस्थांच्या पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेची दाड हिंसा पयस कर पवारता सागजाल शिव कमका आतांतल्यापणांतून भयोत्पादनांतून दूर हाका सगळ्या संवसाराक सुवार्थ प्रकट जावन सुवार्थ प्रकट जावचे बरें कर मातशें आमी करची सुवार्थेचें काम आशिर्वादीत कर हे बिरगोस कुटुंबान उदरगतीची अभिवृद्धीची कामां पवारताची आनीक सोडनी सोड आशीर्वाद मेळो दी टच लॉर्ड नॉइंट लॉर्ड ब्लेस लॉर्ड सकड आमी ती बिगलया हे देवाडा सक्रामेंता ये देवाडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्या रीती आधार्या सन्वन्वेच्या अस्कत विश्व्यांक बावार्ताचे बळदिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुती साव पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्या हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावाडता आमेन. प्रार्थुया हे देवाविषयी सक्रामेंता काव तुझे कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडणीचो फळ सदांच आमचे दे आमी बोगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनच्या ससना तळये भेटून मुखार म्हळ्यार आसो सुम्याक दीन वासुयान तो बरो सुम्याक दीन वासुया तो बरो सुम्याक दीन वासुया तो बरो मोग परमितसो करू वास्तोलो सुम्यान सर्वै काळी वाकणतलो महिमा संसकाळी रचनार्थ स्वर्गानी या संसारी रायमा सर्वांसो सदा काळी सोम्या दी वासुया तो बरो
वासुया तो बरो बरो सोम्याती वासुया तो बरो बरो भोगा परमितासो करो मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार बरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवान गोसाच्या कुरवे न्यार आमच्या देवा आमच्या बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.